मोगाच्यान आमचो विकार तशेंच पंचायतीचो डिरेक्टर मनादीक बाब बॅप्टिस्ट मेनेझस ताचें ऑपरेशन जावन 12 दीस जातात. दंपराच्या गांठीचें ऑपरेशन जावन बरें जाल्यात, तरी पूण संपूर्ण बरें जावच्या खातीर आस्पत्रेंत कांगनारी आस्पत्रेंत आसात. येवच्या सोमारा दीस ते पाटी येतले. ताच्या बऱ्याके पासून आमी आमच्या मागण्यांक उडास दवरचो. आनी ह्याच्या दिसा तुमी इतले जाणां हांगासर हजर आसात. तुमकां सगळ्यांक फिरगेजीच्या विकाराच्या नांवान स्वागत. तशेंच आमचे संगी आसात नवाड्दीक देवाच्या उतराचे प्रसंगदार शिमोगा दिएसीचे फादर रोमन पिंटो, तांकां हार्दिक स्वागत तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान फिरगेजीच्या विकाराच्या नांवान. तशेंच आमचे संगी आसा जॉन डिसोजा, आमकां स्तुती गायन तशेंच प्रेज एंड वर्शिपाक हर एका शनिवार दीस कुमक करचे, तांकांय स्वागत. आमचे संगी आसात डिवायन वर्ड टीव्हीचे, तांकांय विवियन, तांकांय स्वागत. आनी उरिल्लें आतां फादर रोमन पिंटो. Praise the Lord. Praise the Lord. Erkan tuka sumiyan Jesu. Mahima tuka sumiyan Jesu. Aradan tuka sumiyan Jesu. Harshitan tuka sumiyan Jesu. Ogolshitan tuka sumiyan Jesu. Hallelujah. 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 हालेलुया. आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरी, आमचे दोळे धांपया. आतां आमी स्विकार करूंक वेचें ते देवाचें उतर आमकां दैवीक उजवाडान बरोवन दी. आमची आत्मीक जिणी बदलूंक आमकां तें उतर कृपा दिवूं दी म्हूण मागया. पवित्र आत्म्याक येदोळूच आमी स्वागत केला. तो स्वताचो आत्मो आमकां सोम्याच्या उतरा खुशी व्हरून दी म्हूण मागया. देवाच्या आदारान पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमी करची अर्द्या दिसाची ही रितीर आमकां मात्र न्हय, आमच्या कुटुंबाक आमी ह्या रितीरेन कोणा पासत मागतो गी तांकां दैवीक आशिर्वादान बरोवन दी म्हणून मागया. सोम्याची दैवीक कृपा आमी येदोळस जोडल्या आसतना सोमी ते आमकां ताच्या कृपेन बरोवन दी, आशिर्वादान बरोवन दी म्हणून मागया. हालेलुया. 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 सर्वोच्च देवा तुझ्या पवित्र नावाकर कारदान देवन वती समका भाव केल्या पासत तुका अर्घ दिता. आता आमी आयकोंक घेचे उतार तुझ्या उजवाडान बरोवन दी, आमकां आशिर्वादीत करून दी. आमचे जिणयेंत आसचे बंदड बंदपास ह्या उतरा मुखांतर कांडोवंक आमकां तुझ्या आत्म्याच्या सत्यान वर म्हणून तुझ्या लागीं मागता. हालेलुया. 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 सकळा आमी उबी रावया आनी देवाचें उतर आतां आमी आयकोवया. सान लुकान बरयल्लो वांजेल अध्याय 10 वळ 29. पूण तो आपलें सवाल सामा म्हणून दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो फेलो म्हळ्यार कोण? जेजून ताका जाप दिवन सांगूंक लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांत जेरिकोक देंवन वेताना सोराच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचें सगळें नागयलें, ताका मारन गाय केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवन वेतालो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन चलतेत रावलो. तेच परी एका लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसऱ्या बगलेन चल्लो. शेकीन ते वाटेन वेतालो एक समार्यागार ताचे चशीम पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागीं सर ताच्या पांयांक तेल आनी वायन ओतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एका छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या येजमान्याक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी
कितें सडीत तूं करशिताय तें पाटी येतना हांव तुका परीक करतां. त्या तेगा भितर सोराच्या हातान संपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता. शास्त्र्यान जाप दिली, ताची दया केल्लो तो. तवळ जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. देवाचे अवतार हे वाकडी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 बसया. म्हजो पेलो कोण? म्हजो पेलो कोण? सबारपटी वांजेल आमी आयकला, बरो समारिया गार. आतां म्हजो पेलो कोण? म्हजी शेजारचिंगी, म्हज्या घरा भितरलिंगी, म्हजी सैरी दैरिंगी, म्हजी दुगी, म्हजो पुतगी, म्हजो जावयिंगी, चिंतया. तो देखून पेलो कोणी जावं येता. म्हजो पेलो या हांव आनी एकल्याक पेलो जावंक आसा म्हणलें आमी ध्यान करूंक वेता. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, त्या फिरगजेचो दशमानोत्सव फिरगत जावन 10 वर्सां जाली. त्या देखून ह्या 10 वर्सांनी वावुरलेल्या आनी ह्या फिरगजेच्या उदरगती खातीर दान दिल्ल्या सोमेस्तांक फिरगजेंत एक सन्मान कार्य चलोवंक आसलें. तें फिरगजेच्या हॉलांत. त्या फिरगजेच्या हॉलाक भाडें येनासतना सुमार तेंप जाल्लो. त्या देखून कोणी फिरगजेच्या हॉला कुशीन कोणी तकली घालूंक नासतली. विगारान हॉल पळयतल्याक सांगलें, अळे येवच्या आयतारा हॉलांत सन्मान कार्य आसा, तें इल्लें क्लीन करूंक आसा. फॅनां गुंतात गे, लायट पेट्टात गे, ती कशें पळय. हांव सांजेर 4 वरार हॉलाक येता. तितलें जाताना पुरा जाण्ण पुसून पुरा रेडी कर. ह्यो हॉल पळयतल्याक जाण्ण पुसचेंत दनपार मुसर जालें. 4 वरार पाद्रा बायलो येवन पाद्रा बायलो तो हॉल क्लीन जाला. आतां लायट घाल म्हणालो. सुमार 6 म्हयने जाल्ले भाडें येनासतना. आनी पुरा सुच्यो घाल्यो टाका 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 टाका. सुमार एक 75 ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ. 75 ಅಂತ ಮೊದೆ 25 ಪೆಟ್ಲೆ. 25 ಪೆಟ್ಲೆ बरे. मोदे आमी आसांव तिशीन मरोंकी नाव जिवी नाव म्हूण दाखोवंक थोडे लायट पुक 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 पेडतात पालवतात, पेडतात पालवतात, पेडतात पालवतात. आनी एक 15 लायट सासनाचो विशय दी तांकां एसप्यान प्रकाश तांचेर पांकोन मेल्यात. आतां तुमी हांसोंक पुरो. वयने हॉलांत मागीर लायट तशेंच आसतात न्ही म्हणून. हांगा बसल्या पैकी आमी थोडी तशींत आसा लायटा बरेंत. पळय की न्ही, आमच्या फिरगजेन ती थोडी येत्त लायटां बरीं आसतात, थोडी सदांय पेट्टात. कालें प्रोग्राम आसून दी, गरजेचें कालें काम आसून दी, कालें आसून दी, रेडी चिक.
हॅलोजीन लायटा पर्यंत म्हळ्यार ते नासतना ही गरज सालाना ते जायजेच. आमी वचना जाल्यार पादराब सोडना, वेरोनिका येवना गे म्हणटा. आमी कितलें काम केल्यार सकाळी तावन सांजे मुसर केल्यार सांजेर 6 वरांचें कालेंगी काम आसल्यार थंय पादरा वेरोनिका येवना, ती सकाळी दनपार मुसर थंय आहली जाल्यार फ्रांसीस जाय वेरोनिका जाय ती आयल्यार मात्र काम जालें म्हण. कित्याक म्हळ्यार सदांय पेटचे लायट, ते सदांय पेटचे लायट. आनी थोड्यात तांणी पिरगजेच्या फेस्ताक एक पटी पेट्टात, मागीर तांकां निके पेले म्हळ्यार नेक्स्ट पिरगजेच्या फेस्ताच्या पुरशावांक मात्र तांणी मुखार रावचें कोट घालून. थोडे पटी जाता, थोडी बिसायब येताना मात्र मुखार आसता बिसायबाच्या मग बिसायब तिशीन गेलो म्हणटा ये गेल्ले मागीर येनात. आनी थोडे तुमी कालय म्हणा तांकां वाड्यान जावन दी पिरगजेन जावन दी, तुमी कितले पटी ताच्या घरा मागणें केल्यार तो मात्र दोसात आनी सदां सर्वता आमेन. ताका बदली करूंक कोणाचें न्ही जाय. तुमचे कडेन येता बाबा, नेक्स्ट मागण्याक हांव येता. ताणें येवचें एकच दीस परवो न्हिदोनूच. प्रेज द लॉर्ड. आतां मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, क्रिस्ती जिणी थोड्यांक कळीत आसा हांव कोण, कितें करीत जाय म्हज्या जिवितांत. थोड्यांक तें विसर पडल्या. थोड्यांक क्रिस्तांव म्हळ्यार खाली नांव मात्र जावन उरलां, कार्याक तें नांत. क्रिस्ती जिणी म्हळ्यार खाली नांव मात्र न्हय, आमचें कार्य मुखांतर आमची जिणी हेरांक दाखोवंक आसा. त्या देखून जेजू आज म्हणटा म्हजो पेलो कोण. कित्याक मनीस एकसुरो जावन जियोंक असाध्य. आमी कितले आमचे कडेन पयशे आसूं दी, केदें व्हडलें फ्लॅट आसूं दी, केतलो व्हडलो जागो आसूं दी, कालय आसूं दी, थोड्यांनी सांगचें आसा कोणेय म्हाका पळयचें म्हणोन ना, म्हजें हांव सांबाळटां, म्हजी बिरमोत तुमकां नाका. हे मेल्यार तुका तुवें सांबाळूंक जाताय, मेल्यार सोडा, कोणी व्हरून घालतले, कुसोंक सोडनात. म्हळ्यार आमकां दुसरो एक हात जाय, आमकां पेलो जायत. आतां कोणी नाका म्हळ्यार म्हाका दूद हाडटलो ना काय, घरा दूद हाडून घालतलो ना काय, पेपर हाडून घालतलो ना काय, पोस्टमॅन ना काय. वय तूं घरा रांदिना जाल्यार स्विगी आनी काल्या जोमोटो टोमोटो तेय जाय. हांव एकलोंत जियेता, म्हाका कोणाची गरज ना म्हणून जियोंक जायना. हात पांयाक बोळ आसता मुसर सांगियेत, करियेत. वय 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 हात पांयाचें बोळ गेलें म्हळ्यार मागीर पिरंगोवचें मागीर. प्रेज द लॉर्ड. त्या दाळा पुरा पाटलें उडासाक येता, रेंकेल्लें हांडल्लें पुरा त्या दाळा उडासाक येवचें. तें आखरेक त्या दाळा पेल्याची गरज आमकां भोगता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. त्या देखून निरंतर आमकां दुसऱ्या हाताची गरज आसा. त्या देखून देव आमकां द्वितीनियम पुस्तकांत सांगता 6 अध्याय 4 वळींत, देवाचो मोग कर. कशें तूं देवाचो मोग करताय गे, तशेंच तुज्या पेल्याचो मोग कर. लेविताच्या बुकांत 19:18 कित्याक म्हळ्यार
द्वितीय पुस्तकान आमकां सांगता सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन तुका रचल्ल्या देवाचो मोग कर. थंय एंड जाता, थंय पेल्याचो मोग येना. लेवीताच्या पुस्तकांत अध्याय 19 वाक्य 18 आमकां सांगता देवाचो तुवें मोग केल्ले बरी, तुज्या पेल्याचोय मोग कर. त्या दाळा तुजी क्रिस्ती जिणी संपूर्ण जाता. पेलो म्हळ्यार खुशीचो घरचो माम्मद मात्र न्ही, जुबेदा मात्र न्ही, बिपातुमा मात्र न्ही, लक्ष्मणा मात्र न्ही. तुजी दोगां भुरगीं पेलोत तुका. एकल्याक चुणो, एकल्याक दूद दिल्यार दोगांय तुज्याच पोटान जल्मल्ली मो वया डवट्या डवटो नाने. थोड्यांत कोण इल्लेशें चड दिता ताका इल्लो मोग चड, कोण कांय दिना ताका उंगोनी पळयनात. प्रेज द लॉर्ड. मनशा मदें तर करूंक तुका आपोवना देवान. मनशा मदें तर करूंक तुका आपोवना. तुवें तर करचें जाल्यार तूं पातकी जाताय. त्या देखून सगळी आमचे पेलो, तुजो पुती तुजो पेलो, तुजे धुयी तुजो पेलो, तुजो जावई तुजो पेलो, तुज्या गरजेक तो तुका पावता, ताच्या गरजेक तूं पावताय म्हळ्यार तो तुका पेलो जावन आसा. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, दया दाखोवची, एकल्याक हेल्प करचें, तो कश्टांत आसतना ताका पावचें. दोन रितींनी आमी करयेत पळय की न्ही. थोडे बाळी एक्सपर्ट असतात, भारी एक्सपर्ट असतात. थोंडांत खोलें पुरा सांगतात की देवा तुमी ताची उतरां ही करतना तो सर्गार थावन देवान आयलात म्हणचे. तोली उतरां चे अशें जावन जाल्लें. ताचें हणें बरोबत समान सायबा. पाप खालें कश्टा वयर कश्ट येतात ताका. पाप तेगा भुरगीं आहात खालें करतलो तो. हांगा एंड जालें तांचें सामार्या घराचें वापार. खाली उतरां मात ना म्हणटात. उतरां बरीं करन सांगतात, गोड 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 असतात. समुदायाच्या मिटिंगांत ती फस्ट उलोवचें तांणींत. तशें करीजे, अशें करीजे, तें करीजे, हें करीजे, पिडेस्तांची भेट करीजे. 4 वरार भेट आसा, म्हाका अर्जंट काम आसा. सोमारा दवरल्यार म्हाका येवंक जायना. मंगळारा सांत आसा, बुधवारा म्हज्या दुवेक कॉलेजीक वचोंक आसा, ब्रेस्तारा आमगेर दुकरागूड क्लीन करूंक आसा, शुक्रारा आमचे घरचे नळे काडटात, सोनवारा कलमाडी वचोंक, आयतारा काम करूंक ना. भगवंतपणी सांबाळूंक देवान सांगला. प्रेज द लॉर्ड. हे उतर मुखांतर आमी करची सेवा. हे पयलें. दुसरें ती चड उलयनात. या गे या पयलें आसता कार्या रुपार दाखोवची दया. उतरा मुखार दाखोवची दया विंगड, कार्या मुखांतर दाखोवची दया विंगड. त्या देखून तांकां कश्ट जाल्यार नश्ट जाल्यार ते पयलें येवन रावतात. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमी आयकली ती बऱ्या सामार्या घराच्या वापारींत तेगा व्यक्तींक आमी पळयता. ते व्यक्ती, एक याजक आनी लेवी, एक सोरू आनी एक समार्याचो समार्याकार. हे 3 व्यक्ती आमकां 3 संदेश दितात. 3 संदेश दितात. तांदूळ पयलो याजक आनी लेवी, तांचो मनोभाव कितें म्हळ्यार जें कितें म्हजें जावन आसा तें म्हजेंत. जें कितें म्हजें जावन आसा तें म्हजें. वॉट इज मायन इज मायन. म्हजें घर, म्हजो जागो, म्हजें म्हजें म्हजें. म्हज्या नांवार जें कितें आसा तें म्हजें. तांतूं दुसऱ्याक वांटो ना. तो कश्ट पावता
ताचे हाणे बरं म्हाका हांवें घालीं करपा हे पयलो मनोभाव त्या देखून याजक आनी लेवी ताका पळयले आनी गेले थंय कारणीय आसलें कित्याक पवित्र पुस्तका प्रमाणे कारण आसलें कित्याक म्हळ्यार अर्देक मेल्लो तो केदाळा मरता म्हणून सांगोंक जायना. आतां लेवी आनी याजक खंयच्या कुशीन येताले? जेरुजलेमा कुशीन म्हळ्यार देवळाक येताले आराधन करूंक, देवाचें आराधन करूंक. मोयजेन दिल्लो कायदो कितें गे म्हळ्यार मोर्न आपडल्यार देवळा भितर रिगोवंक नासतलें. बस्ट आमच्या समाजेन ती आसा. आतां इल्लें उणें जालां. पयलें पुरा पळय मोर्नाच्या घराक गेल्लीं मुखल्या बागलांतल्यान येनाटलीं. गेटी घडतावन बॉम्ब मारून सुरू करताली. लागीं येनाकात रे, वसा रे. कालें गोत्त ना तें मोर्नून तूं सगळ्या कुडीर वोवन काणकोण आयल्या आनी कालें गोत्त ना. मागीर नाणयेक वचोन न्हांवन भितर येवचें जालें. मोर्ना पडलां. ह्या जिव्या व्यक्तीक म्हणी आपडल्यार आपाय जायत, मोर्ना पडल्यार कांय जायना. तो कांय करना. थंय खंयच्या कुशीन मांडो जाय जाल्यार गुंडाया, तो गुंडायता. तेंत जीव आसल्या गुंडाया खाण पाट्याक एक दितात. जीव आसल्ल्यांक आपडचें डेंजर वय गे न्ही. पळया तुमकां कांय म्हणी एक उतर सांगोन दी. थाकाव छोडना थाणें मेल्ल्यांक कालें सांगा, बरें सांगा, वायटय सांगा. तो वयर पळयल्लो तुमकां पळयत जाल्यार कालें जायत. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून मेल्ले मनीस कांय आमकां आपायाचे न्हय. शेमेस्त्रीन वचोन न्हिदोन येवेत, कांय करना तुमकां. दुसऱ्यांच्या घरात न्हिदल्यार तुमी जीव फाटी येतात की नात की म्हणलें आतांच्या काळार गॅरंटी ना. प्रेज द लॉर्ड. हें मोजें जें कितें आसा तें मोजेंत. दुसरो सोर ते काले म्हणटात जें कितें तुजें तें मोजें. वॉट इज योर्स इज मायन. हांवें सुखांत आसा दे. दुसऱ्यांच्या घरा उजो पडल्यार रेवण्णी त्या उज्यांत हांव शीत करून जेवता. थोडी आसात दुसऱ्यांच्या घरा उजो दिवचें म्हळ्यार तांकां बरी खुशी. तातूंत तूं जाय जाल्यार कालें नुस्तें मासलेची कडी जाय जाल्यार शिजोवन काडून घेवन उजो पडला म्हणून पालवोंकेचे मनीस न्हय, लांकूड उरता न्ही मडकी दवरया तातूंत तूं म्हणून. जें कितें तुजें आसा तें मोजें म्हणलो मनोभाव. त्या देखून दुसऱ्यांच्या कश्टांत ह्यो बोंगले बांदतात. स्वार्थ मात्र हांगा लेखाक येता. हो दुसरो मनोभाव. तिसरो मनोभाव जावन आसा समार्याच्या व्यक्तीचो मनोभाव. जें कितें मोजें आसा तें तुजें. जें कितें मोजें आसा तें तुजें. वॉट इज मायन इज योर्स. म्हाका नस्त जाल्यार रेवण्णी. दुसऱ्यांच्या कश्टांक हांव पावतां, दुसऱ्यांच्या कश्टांक हांव खांद दितां. वो क्रिस्ती मनोभाव. वन वे सर्वीस म्हणटात. वन वे सर्वीस म्हळ्यार हांवें ताचे तावन कांय निरीक्षक करना, हांवें हेल्प केल्लें न्हय. तूं कालेंय म्हणून तूं वायट उलय, कालेंय उलय, म्हजें काम हांव करता. हें समार्या घराचे मनोभाव. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, हे समार्या घर आनी जुदेव म्हणटा आसतना कित्याक जेजू समार्या घराक उखलून धरता? कित्याक म्हळ्यार सामाजीक परिस्थिती तशी आसली जेजूच्या काळार. जुदेव आनी समार्या घर सांगाता वचनाटले. हे समार्या घर कोण म्हणून तुमी विचारल्यार तेय अर्दे जुदेव. कित्याक म्हळ्यार असिरियाचो राय जुदेया प्रांत्याक लढायेक आयिल्ल्या वेळार हे जुदेया असिरियाच्या हाताक पडटा.
असिरियाच्या हाताक पडल्या उपरांत थंय तावन थोड्यांक ते काडून येतात आनी असिरियाच्या जणांक हांगा हाडून दवरतात. आतां हे जुदेयांत आसले जुदेव जे कितें आसात लढायेन चलवल्ले हे असिरियागारान सांगाता वांसजे न्ही सांगाता एक जाताच. थोडी म्हणटात पळय तांच्या दिपावळीक आमी वशयेत, आमच्या क्रिस्मसाक तांणी येवयेत, आमचो धर्म आमच्या घरा भितर आसल्यार पुरो. वण्णी रुक्मायाच्या दुवेक म्हज्या पुताक हाडयेत. म्हज्या दुवेन मम्मद गडे काजर जावयेत कांय वण्णी. तेय मनीस आमी मनीसच न्ही. तशें एक काजर जाली जुदेयाच्या आनी समारियाच्या. आतां तांकां जल्मल्लीं भुरगीं आहात पळय ती घालें जाली. तिशीन जुदेयी न्ही, इशीन असिरियाचेय न्ही, मदगत जाली. अर्धे रगत म्हणटात. आतां उरले जुदेव काले आसले ते म्हणाले तुमचे रगत अपवित्र जाला, असिरियाच्या संगाता मेळोन तुमी आमच्या संगाता येवचे न्हय. त्या देखून तांकां सगळ्यांक वंदवावन एका गांवांत घालें. ताका समारिया म्हणलें नांव आयलें. त्या देखून तांणी देव तेंपलाक येवचें बरी नातलें. त्या देखून तांणी थंय पर्वतार आनी एक तेंपल बांदलें आनी थंय वचोन आराधन. त्या देखून पळय समारियाच्या स्त्रियेक जेजू भेटताना स्त्री म्हणटा पळय तूं जुदेव हांव समारियागार, तुवें जुदेवान समारियागारा कडेन उदक इसारचें कशें. आमकां अर्थ जायचे जाल्यार आमी क्रिस्तांवां पयलें पुरा पळय ती कोण म्हणटात पळय ते सकल जातीची कोंकणींत कालेंक म्हणटात ताका. वय हांव सांगाना हांगा नाका. तांकां तुमी घरा भितर वाडतेले आतगी ना न्ही. तुमी जेवच्या स्टील प्लेटींत वाडतेले आतगी ना. पौली तांची पौली इंगडताले. सदांय तुमगेर कामाक येताली पूण तांकां म्हूण एक प्लेट म्हूण तुमी आंडोरली ना. पौलेंतच वाडताले. त्याची परिस्थिती तशीच आसली. तांणी घरा भितर येवंक नासलें, भायर बसोचें आसलें. आनी तुमच्या घरा काजार तें हें पुरा जाताना खावन उडयलें शिरेतेंत उरलें पुरा ती काण व्हरतालीं. तुमी पळयलां कोणा ल्हान आसतना. वय हांवें पळयलां. त्या जातीची आनी आमी कशें आसले हांव पळया. तांकां च्या पिवंक कट्टी दवरतले हांव, आमी लोट्यांत पियेतले हांव. तांणी आमकां आपडचें बरी नासतलें. कालें दिल्यार अशें काणें जाल्लें तांणी. इत्त परिस्थिती त्या दाळ जुदेवांनी समारियागारा मोदें आसले. त्या देखून तांणी आमच्या बांयतलें उदक काडूंक ना तांकां सपरेट. त्या देखून ही समारियाची स्त्री म्हणटा पळय तुमी जेरुजलेमांत देवाक आराधन करता, आमी ह्या गुड्या वयर आराधन करता, तुमी विंगड आमी विंगड. अशें आसच्या वेळार हांगा सोराच्या हातांत सांपडलेलो जुदेव याजकी जुदेव, लेवी जुदेव थोडे बडी आमचेच आमकां जायनात. होय की न्ही. जातीक जाती पगे नाईक नाई पगे म्हणून आमचेच आमकां वय दुसरे म्हणी आमकां सोसून व्हरतात. आमच्या वाड्यांत अशी आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबाची आमकां सोसून व्हरनात. आमकां आमची समारियागार जायनात. आमकां समारियागार दुसरे तावनूच तियेचे. प्रेज द लॉर्ड. अशें आसतना पळया मोइजेचे नियमशास्त्रा प्रमाणे याजकय गेलो, लेवीय गेलो, कित्याक जेरुजलेमाक येताले. आतां समारियागार ताका पळयता. एक्चुअली समारियागारान हेल्प करीचें म्हूण नासतलें, कित्याक आपडचें बरी नासतलें. पूण जाल्यार हांव चिंता ताका हेल्प केल्या मागीर ताका कांय आयकोंक मेळ्ळें कोण ना कांय दुसऱ्यांत. हांव तुवें कशें आपडलें, तुवें कशें ताका आपोवन येलें, तूं समारियागार सांगलें कोण ना. बुदवंत व्यक्ती आसतात
आतां आतां पयलें आसलें पण तें ताका सकडी कळीत आसलें ताचो जीव रिस्केर घालन ह्या समारिया घरान ताका व्हेलें हेल्प केलें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तर ह्या वापारी मुखांत्र जेजू क्रिस्त त्या समारिया घरांतय आसचे 4 गूण आमकां सांगता एक ताचे थंय विस्तार काळीज आसलें समारिया घरांतय विस्तार काळीज आसलें कित्याक म्हळ्यार जुदेव आनी समारिया घरा मदें हग्गें आसलें सामाजीक चारित्रीक धार्मीक कारणां पासत ते विंगड जावन आसले आनी तांचो मनोभाव जुदेवांचो मनोभाव भारी संकुचित जावन आसलो अशुद्ध म्हणून तांकां वळायिल्लें समारिया घरांक ते अशुद्ध म्हणून वळायिल्लें असल्या समाजेंत वो समारिया घार विशाल काळजान त्या व्यक्तीक कुमक करता हें एक ताचे कडेन विशाल काळीज आसलें दुसरें ताची दया उतरां वरवीं मात्र न्हय ताच्या करण्या वरवीं ताणें दाखयली उतरां कितलीं गोडशीं जाल्यार आनी एका व्यक्तीक हेल्प करूंक सकानांत तुवें कार्याक देवल्या शिवाय तुजीं उतरां पोकळ म्हणटा देवाचें उतार जाकोबाचें पत्र अध्याय 2 वळ 20 आमकां सांगता बरें कार्यानातलो बोवार्थ पोकळ बोवार्थ सत्क्रियेಗಳಿಲ್ಲದ विश्वास सत्त विश्वास ख्रिस्ती जिणी हेरांक कुमोक करची जिणी जावन आसा त्या देखून ताचे दया जें कितें आसा ताणें दाखयचें जाल्लें तें कार्या रुपांतर देवलें आनी ताची दया परिपूर्ण जाली त्या देखून कार्य मुखांतर ताणें दया दाखयली आनी त्या व्यक्तीक गरज आसली आनी एका व्यक्तीची ती गरज संपूर्ण केली समारिया घरान कित्याक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो दिल्यार आमकां पाटी मेळटा ₹100 125 मेळटा म्हूण थोडी हेल्प करची आसा कोण ती ₹100 दिल्यार 125 पाटी मेळटा म्हणून हेल्प करची आसात कोण वाडीक पयशे दिवचे या वाडीक पयशे दिवचे तें दया न्हय तें इनकम या थोड्यांनी दिवन आतां मोरये माये कडेन विचारतात पाटी मेळोन दी म्हणून आनी थोडे वचोन सांत आंतोनी कडेन वात पेटोवन म्हणटात 10,000 दिल्ले आंतोनी पाटी मेळोंक ना तो फोन केल्यार फोन काडना शी 10 वाती तुका मेळ्ळ्यार आनी एक 10 वाती पेटयता येते वाड नाका दिल्ले आयल्यार पुरो आतां प्रेज द लॉर्ड ये दया न्हय ते देखून दिवंक आसा ते देखून नांव आपयतात ही दया न्हय इतले दिल्यात तांकां देव बरें करूं हें दिलां देव बरें करूं फॅन दिलां देव बरें करूं दिल्या मागीर नांव काल्याक तुका दिल्या उपरांत नांव काल्याक घे म्हणून ₹100 दिल्यार नांव आपोवना जाल्यार नेक्स्ट इमिडिएटली म्हजें नांव आपोव 100 दिल्ले पदरा म्हणटा खंय सुकोवन तें कशें पदर सुकोवण्याचें तुमच्या हातान न्ही हांवें दिल्लें तुमी बरयलां बुकार या 100चे 100 पाटी दिल्यार द बेस्ट ते देखून मेळटा म्हणून गौरव मेळटा म्हणून नांव मेळटा म्हणून दान करचें आसात पूण हें दान न्हय पूण हांगा त्या व्यक्तीची परिचय ताका नातल्ली पळया तो कोण म्हणून कळीत नातलें कश्टांत आसलो त्या देखून मोजी कुमके हात ताका जाय तितलेंत हें समारिया घरान केलें आनी
निस्वार्थपणी ताणें सेवा केली, निस्वार्थपणी त्या समाजाच्या परिस्थितींत ताणें हेल्प करचें म्हणून तो नातल्लें. कित्याक धर्मीक संगती ताका आड आयिल्ल्यो, सामाजीक स्थानमान थंय आड आसलें जाल्यार हांव नश्टाक पडल्यार त्या लोकांत हांव म्हाका नश्ट जावंक पुरो म्हण कळयत आसल्यार वो समारियागार त्या जुदेवाक हेल्प करता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. त्या देखून हांगा गायल्लो मनीस तो कोण जावन आसा म्हणून आमी चिंतल्यार अगस्तीन आमकां सांगता गायल्लो मनीस कोणीय न्ही, गायल्लो मनीस तो आदांक डिपिक्ट करता. या आदांव आमकां कित्याक पातकांत तो गायेलो म्हळ्यार जे कोण गायेल्यात या गायल्ल्या व्यक्ती बरी जावन आसात. मात्र न्ही मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, वो व्यक्ती वो जुदेव जोन कितें आसा जेरुजलेमांतावन जेरिकोको येतालो म्हळ्यार देवाळांतावन लौकीक संगती कुशीन वेतालो. गाय केदाळा जाता, गाय केदाळा जाता आमी देवातावन पयस गेल्ल्या वेळार जाता. पळया जेरुजलेमांतावन तो पाटी येतालो, गोतूना खंय यारकर्न पाटी येतालो म्हूण दिसता. थंय कालें पारवे इकोंक गेल्लो गी न्ही शेळयो इकोंक गेल्लो गी नाजाल्यार पयशे घेवन तावन वय की न्ही. कार कोळाक येताना पॉकेट फुल्ल आसता, फाटी येताना खाली जावन आसता न्ही. कित्याक म्हळ्यार आंगोणाचे ताचे हाचे पुरो आसतात. तेंत ते यार करतल्यांक कारकोळ येताना पॉकेट खाली आसता, फाटी वेताना बरो नासता. तेंत हांगा जेरुजलेमांतान वो पाटी येता म्हळ्यार थंय यारकर्न पाटी येतालो म्हळ्यार लौकीक संगतीक तो येतालो, थंय तो सांपडलो. कित्याक देवातावन आमी पयस वेताना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. तो अर्दो जीव जावन आसलो, आत्मीक मरणाक तो बली जाल्लो. आमी देवातावन देवाचेर गमन दवरचे की सडीत मापान लौकीक संगतीचेर आमी गमन दवरतना आमी अर्दो जीव जावन आसता. आध्यात्मीकपण मरता. सबार बडी पळया, सबार आनी सांगचें आसा कामा निमती आमकां इगर्जेक वचोंक गुत्त जायना. बिजनेसा वरवीं आमकां आयताराय पुरसोत. वय वय ते लॉस जायचे त्या दाळ आपापीन पुरसोत मेळटा. वय 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 कोणेय जावं दी कालें एक काम सुरू करतना देवाचो उडास निरंतर आसता तांकां. वय की न्ही. काजर जायना जाल्यार पळया एक बरें चेडूं मेळोंक 9 नोवेना कलमाडी, 9 नोवेना लॉरेन्साची, 9 नोवेना केरेकट्टे, 9 नोवेना पक्षी केरे, 9 नोवेना इन्फेंट जीजस, 9 नोवेना काजर जाल्यार मागीर दोगांय नात मालपे बिचांत आसतात. सेल्फी काण आमची स्थिती पळया. जें कितें आमकां मेळोंक आसा त्या दाळा जेरुजलेमाच्या कुशेक आमी आमची पावलां काडटा. मेळ्ळ्या उपरांत जेरुजलेम नाका आमकां संवसारांत पुरो म्हणून आमी वेता. ही स्थिती आज तशी जाल्या. पळय आमची भुरगीं काम नातल्या वेळार हांगा कितलीं त्या सावां घालून आंत पुताक बरें काम मेळोंक, दुवेक बरें सैरीक येवंक, गल्पाची विजा जाता तितले वेग्गी मेळोंक, कॅनडाची विजा, अमेरिकाची विजा, यमानाक उमानाक गेल्या उपरांत तांकां फोन केल्यार ही गरज खंय आसा म्हण तांकां गोतूच ना. सगळ्या कुवेटांत ही गरज आसा गी ना गी म्हणून तांकां गोत्तू ना. इगर्जे गेलाय रे खंय आसा म्हणून गोत्तू ना. पदर आतां बरें कामान 1 लाखाच्या सांबाळान देव काल्याक ते अचानक वचोन पाठींग गांवाक आयिल्ल्या वेळार परत्यान पळया. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हजो पेलो कोण. आतां थंय गायेंत संपडलेल्या कोणे
हेल्प केलेंगी तो पेलो जालो होय की न्ही हां दुसरे दोग पेलो जावंक ना समार्यागार तांकां पेलो जालो आतां आज म्हजो पेलो कोण म्हज्या लागीं आसचो न्ही म्हजो सैरी धैरी न्ही ती कोणीय जावं दी म्हाका कोणाची गरज आसा गी तोच म्हजो पेलो हांव कोणाक गरजेवंत जाता गी तो म्हाका पेलो जाता त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो दया जात धर्मा भितर ना दया फस्ट खंय स्टार्ट जायचे घरा भितर स्टार्ट जायचे हां तुज्या भुरग्यांक तूं दया दाखयना जाल्यार शेजारच्यांक दया दाखोवंक जायना तुज्या घरा भितर तुका दया दाखोवंक जायना जाल्यार भायर तुका दया दाखोवंक जायना त्या देखून कश्टांत आसल्ल्यांक गरजेवंतांक केदाळ हांव पावतां हांव तांचो पेलो जाता सबार इगर्जमतेच्या चरित्रेंत आमकां सबार एग्जाम्पल मेळटात युरोपाच्या बेल्जियमांत जल्मल्लो डेमियन हवाई द्वीपाक तो येता थंय कोडकार बरो नासले त्या कोण्णी वचनाटले थंय तांकां आनी एक हाताची गरज आसली त्या देखून वो डेमियन थंय येता आनी तांकां कुमकेचो हात दिता आनी आखरेक तोय कोडाच्या पिडेक वळख जावन थंयत मोर्न पावता बरो समार्यागार त्या कोडकारांक सांत डेमियन जालो आनी इंडियांत सबार निर्गतीक रस्त्याच्या देगेन पडोवन आसली मदर तेरेसा तांकां बरो समार्यागार जाता मॅक्सिमिलियन कोल्बे हिटलराच्या काळार बंदेंत आसलो आतां हिटलराचे सैनीक कालेंगी कोणेंगी एक चूक केल्ल्याक 10 जाणांक त्या ग्रुपांतावन भायर हाडटात आनी लायनीर रावंक सांगतात आनी गुळो मार तुमकां आतां आमी दिशी मारता म्हणटा आसतना एकलो भोव मारता म्हाका कोण्णी नांत म्हज्या बायल भुरग्यांक कोण्णी नांत हांवूंत एकलो म्हणटा आसतना मॅक्सिमिलियन गोल्बे ताका म्हणटा तुज्या बदलाक हांव मरतां म्हाका कोण्णी नांत म्हज्या फाटल्यान कोणी रोडोंक म्हाका कोणी नांत तुज्या बदलाक हांव मरतां म्हणून ताका भायर काडन मॅक्सिमिलियन गोल्बे ताच्या जिवितांत बरो समार्यागार जालो तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज गायेल्ली मनशां म्हजे मुखार कोण आसात ह्या आधुनीक संवसारार कोण गायला म्हणून आमी चिंतल्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कुटुंबांत पती पत्नी आज गायेल्यांत पळय गी न्ही हां भायर बारी सोबीत ड्रेस घालन आयतारा सांगाता मिसाक येतात कित्याक बायल्यांक कळचे न्ही ती गोवानी बायल म्हणून घरा भितर गेल्या उपरांत तो ताच्या रुमांत हिच्या रुमांत एकल्याच्या रुमाक एकल्याक एंट्री ना आज काजार म्हळ्यार बिझनेस जावन गेला काजार म्हळ्यार बिझनेस जावन गेला 8 वर्सां 9 वर्सांनी मोक्कर काजार जातात काजार जावन 3 दिसांनीच डायवर्स ताका आतां आमची आवय बापय कुमोक करतात बरें कर ये गो तूं ये गो ताका शिकय आंबूत ये पयलें पुरा काले म्हणटाल्या पयलेंच्या काळार तुका काजर करून दिलां गो कुटुंबाची मर्याद काडनाका कश्ट जाल्यार व्हडणी दूख जाल्यार व्हडणी तुजें गोवाचें गर्त तुका परमनंट तूं हांगा येवन रावल्यार आनी 4 खाजर जावचे आसात तांकांय खाजर जायनाटले बरी करनाका मर्यादीन वच आतां आसचिंत एक आनी आवय बापाय परत्यान काजर जायचे नाका तूं ये हांगाती गायेल्यांत तांकां कुमकेचो हात जायचे आज काजर जातात आनी 3 महिन्यांनी 4 महिन्यांनी डायवर्स दितात आनी मेंटेनन्स बरें एक
वाट सोदल्या आमी ल्हान ल्हान कारणां तो गोरे येता डायवर्स, ताचें तोंड गाणी येता डायवर्स. हे म्हज्या देवा, तुमी हांगा आसली खंयच्या रितीन तुमी जियेल्यात की देव जाणा. कांय 25 डायवर्स दी जाल्ले आनी खंयच्या गुडकाक. पळय की न्ही, हां पयलेंची, हां कस जावन दी कालेन जावन दी. हां आतां ना. पती पतीण गयेल्यांत कुटुंबां पिड्ड्यार जाल्यांत तांकां सम करचे बरो समार्यागार आणकी आमकां मेळोंक ना. आमी जायजे तांच्या जिवितांत बरो समार्यागार. कालें करचें बरो समार्यागार जावच्या बदलाक आमी कालें करता बरें आसलेंत विंगड करता. तांचे विशय नाका जाल्लें उलो, नाका जाल्लें सांगोन घरा वचून तांचे कडेन एक उलयता, तेंत हांव येवन हांगा आनी एकत सांगता. कुटुंबां आज वाटेर पडल्यांत, गायेल्ल्या त्या व्यक्ती बरी जाल्यांत आमचे पैकी थोडी आमी पळय नाटले बरी सीदा समकोन वेता. आमकां काल्याक आमच्या घरा जाला हें, फाल्यां तुज्या घरा जाल्यार ताणी करचें इतलेंच. त्या दाळ तूं सांगताय कोणी येवनांत वाड्याची, तूं गेल्लोय गी, तूं गेल्लोय गे तांगेर कश्ट जाताना बुजोवंक, त्या देखून तुमगेरी कोणी येनांत. तूं बरो समार्यागार जाल्यार तुकाय आनी दोग बरो समार्यागार मेळटात. तुवेंत बरें समार्यागाराचें काम करना जाल्यार तुकाय कोणी मेळोवंक साध्य ना. दुसरें, आमचे युवजण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज गायेल्यांत. आमचे युवजण आज गायेल्यात. कालें तांकां इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, पिटर, किटर आनी कालें कालें आसा तातूंत तूं बुडल्यात. खंय एक 5 मिनटां मेळोवन ती उज्जिल्यांत. ही उज्जून 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 एक सायड पातळ जाल्या आमची. कितलें आमी गेल्या म्हळ्यार तुमी एका फंक्शनाक वचा, तुमच्या कुटुंबाचें बर्थडे जावन दी, हें जावन दी. आतांची भुरगीं कोणा कडेन म्हणी उलयतात गी ना. गेली गेली एक कोण सोकाण गेलो बसलींत पळोवंक. आबानी व्हडली मांयक आयिल्ली, आबानी व्हडली मांय कडेन निट्टी 1-2 उतरां उलयनात. आतांची परिस्थिती जाल्या. तांतू येवन चिंत सत तेंत संसार म्हणून चिंतला. तांकां बऱ्या वाटे खाडी जाय, ते बरे समार्यागार आमकां जावंक आसात. तांचे जिणयेन बरे समार्यागार मेळोन आनी त्या देखून आनी कितें वाटेर पडोवन आसात. आज मादक वस्तूंक बली जावन कितले जाण गायेल्यात. परिस्थिती कशी गोत्तू ना. कित्याक ते सोऱ्याक बली जाल्यात, कित्याक बिडयेक बली जाल्यात, कित्याक दुसरे संगतीक बली जाल्यात आमकां कळीत ना. आमी म्हणटा तो पियेता, तो करता, तो अशें करता, तो तशें करता. एक दीस म्हणी आमी तांच्या लागीं उलयल्या उंगी. उलोवन 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 ताचे विशयेंत उलोवन उलोवन ताका गुंडयेक घालेने आसतना ताचे कश्ट काले म्हूण आमी ना इसारो. तो पियेता, तो पियंडो, तो पियंडो, तो समाजायना उतरायन तामची. काल्याक तो ते बली जालो, खंयच्या कारणाक बली जाला ना. आनी मोगाच्या भावान भयणीन अनैतीक संबंधाक बली जावन सगळें वगडावन काण गेली कितलीं जाणां नांत. आमकां क्रिस्तांवांक कालेंगे म्हळ्यार पोर एक व्यक्ती म्हाका अशेंत उलयतना मेळ्ळो. काजर जाला ताका, पूण आनी एक एक्स्ट्रा टायर दवरन आसा. काजर जाला, बायल आसा. ताका एका व्यक्तीन सांगलें खंय, सायबा हें करचें सामा न्हय, हें करचें सामा न्हय. ताका ताणें कालें म्हळें गोत्ताय, हें तें तुका कळना रे, कुमसार जाल्यार जालें पुरो सामा जाता. खुमसाराचो अर्थ काले म्हणून तो आतां थोड्यांक
कळीत ना. बायल असल्यार आनी एकल्या सांगात हांवें संबंध दवरयत. कुमसारान सांगल्यार जालें. केदळ केदळ केला वचून कुमसारान सांगता पुरो देव बक्षिता. न्ही सैबा यमकोंड आसा. सडीत देव खाई म्हणी दीत जाल्यार फुलगोत्रेंत घालतलो. मागीर कितलो बी वेळ तेंप म्हूण पळयतलो तें हांव काडटा. म्हळ्यार तूं कुमसाराक येताना तुवें सांगचें कालें म्हळ्यार हांवें पाताक केलां पूण सोडना हांव. आतां कुमसार जाता नेक्स्ट पडल्यार तूं बक्षिताय न्ही. अशें मनोभाव दवरून तुवें कुमसाराचो सक्रामेंत काळें तुका बोगसणेंत मेळना. कित्याक पश्चाताप पावोन तुजे गायी आनी कितें जिवूत दवरता म्हूण सांगून तूं हर एक पटी तें कार्य करन कुमसारांत सांगून तो वेल्यार बोगसणें करताय ना. तुवें थंयच्यान फाटी येचें न्ही. आज अनैतीक रितीन गायेल्लीं सबार जाणां आसात. दुसऱ्यांच्या कपटपणाक लागून गायेल्लीं सुमार जाणात. ऑनलायनार प्रायज आयलें, ऑनलायनार लॉटरी मेळ्ळी, तुका असले $1 मिलियन आयल्यात, इतले धाड तितले धाड. बँक मॅनेजरान फोन केलें OTP दिया म्हळें. कितले पटी सांगल्यार दुसरें पूर आमकां अर्थ जाता. हें मांड्याक वचना. कुडले 3 4 8 9 म्हणून सांगून सोडटा. या सांगून तोंड आमचे भितर 4 लाख उचलोन जालें. जाई जाई म्हूण एक रुपये बांदून दवरलो एका गाडये भितर. या तल्यांक बऱ्या समार्यागाराची गरज आसा. तांकां रावोंक एक बिडार ना. केल्लें रीण फारीक करूंक जायना. शिकोवंक आशा आसा जाल्यार हेल्प करतली नांत. शिकलां काम मेळना. मनीस निराशी जाल्यात. हांकां बऱ्या समार्यागाराची गरज आसा. तशें जाल्यार गायेल्ले मनीस आमच्या बोवारीन सुमार जाण आसूंक पुरो. वयगी न्ही. आमच्या घरांत आसूंकूय पुरो. तांकां आमी बरो समार्यागार जाल्यांगी. तर आमची जिणी जो आमचो वांजेल आमकां सांगता. जो हांव बरयलें पयलें पत्र अध्याय 4 वळ 20. हांव देवाचो मोग करता म्हणून सांगून तुज्या भावाचो द्वेश तुवें केल्यार तूं पडकिरो. हांव देवाचो मोग करता. आयतारसून भाग्यवंतपणी सांबाळता. सगळे देवान दिल्ले उपादेश पुरा पाळटा. भावा कडेन मात्र हांव उलयना. आतां तूं पडकिरो जाताय. जुआन बरयलें पयलें पत्र 2 अध्याय वळ 10-11. भावाचो जो कोण मोग करता तो उजवाडांत जियेता. रोमाकारांक बरयलें पत्र 13 अध्याय वळ 8. पेल्याचो जो कोण मोग करता तो देवाचें उतर परिपूर्ण करता. ते देखून देव म्हणटा तुंय वचू तशेंच कर. आज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुज्या जिणये वाटेर गायेल्ले मनीस तुका कितले मेळ्ळ्यात. कोण तुज्या जिणये वाटेर गायेवन आसात. जावंक पुरो तुजे वरवीं तुजी बायल गायेल्या जावंक पुरो. तुज्या वायट सवये वरवीं तुज्या वायट सवये वरवीं तुजी बायल भुरगीं गायेल्यान जावंक पुरो. तुवें उलोवचें एका उतरा वरवीं तुजें सगळें कुटुंब गायेलां जावंक पुरो. आतां तुवें तांकां पेलो जावंक आसा. आमी सडावत चिंताव दुसरी आमकां पेलो जावन दी. दुसरी आमकां हेल्प करून दी. दुसरी आमकां सोदून काण घेवन येवन दी. वय दुसऱ्यान येवचे पयलें हांवें तांकां सोदून काण घेवन
वसोंक आसा म्हणलें आमी उडास दवरिसय. हांवें आनी तुवें पातेवचो देव ताणें दिल्लें देवाचें उतर परिपूर्ण जावचेंच आमी हेरांक कुमोक केल्ल्या वेळार, हेरांच्या गरजेक पावल्ल्या वेळार. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, गरजेक पावचें म्हळ्यार खाली पॉकेटेंत आसचे पयशे दिवचे मात्र न्हय. सवारांनी चिंतलां गरजेक पावचें म्हळ्यार 100 गी 200 गी दिवन सोडचे न्हय. ताच्या की सडीत मापान आमी गरजेक पावूं येता, गरजेक पावूं येता. एग्जाम्पल लावन दिता. तुमच्या वाड्यार थावन तुमी मिसाक येतात, ओयगी न्ही? हां, तुमचे कडेन देवान दिल्लें एक कार आसा, ओयगी न्ही? हां, तातूंत एकलेत येतात, ओयगी न्ही? पँक पँक करून हॉर्न मारून. हां, तुमकां गोत्ता तुमच्या कारार कितल्यो शिटी आसात? हो 5 गे. तुमच्या त्या रोडार येताना 3 घरच्यांकडे वेहिकल ना म्हण गोत्ता गे. हां, तुमी कारार धूळ उबोवन येताना ती धूळ खावन ती सोलोवन मिसाकेचें तूं पळयताय गे. आतां तुज्या घरांत हांव इगर्जेक वचोंक तुका 1 लिटर पेट्रोल मोग जाता जाल्यार तांकां त्या तेगांक तुज्या कारार फाटल्यान बसोवन येल्यार कितलो पेट्रोल मुगदत? 1 लिटर. तूं एकल्यान गेल्यार 1 लिटर, तेगांनी बसल्यार 1 लिटर मुगदनचो. तुजो जीव आसाना. आतां हें एका रितीन पेलो जावी येतगी. हां, तुवें आयकोवचें एक मीस तांकां सांगा हांव मिसाक येता माई, आं तूं बैसरन राव, हांव येताना तुका आपोवन व्हरतां. आतां त्या मिसाच्या बलिदानान ती माई मागता आसतना पळया, सोम्या म्हाका कारार आपोवन हाडल्याक सदांच राख. 2 मिसांचो फळ तुका मेळ्ळो. हां, तेगांक आपोवन हाडटना तुजें 1 मीस एक्स्ट्रा 3. हें करूंक आमकां दिसोंकूच दिसना पळय. आमचें कारोबार आसा न्ही. येताना दुळू येताना फाटल्यान दुळू उबोन येताना 3 दिसतात हें म्हाका ना. नेक्स्ट, तुमच्या वाड्यान कितल्या घरांनी एकलीं जी येतात पळयलां गे तुमी? हां, एकलींच आसतात. हां हां, तुमी तांकां कांय पयशे दिवचे म्हणना, कांय ना. एटलिस्ट तिशीन रस्त्यार तिशीन येताना 1 घडी भर गेटयेर रावन, पेलसी बाये, ए पेलसी बाये, पाप एकलींच आसतात. गोठक जाल्यार कळना. हां, एक आपोवन एक आरामास गे. हां, त्या दीस ती जेविना जाय जाल्यार तितलो संतोश जाता. पाप तो फ्रांसीस आसा पळय, केदाळय जावन दी इशीन येताना एक गेटी कडेन रावन, हे पेलसीबाय कशी आसाय, कांय दिजे म्हणना तुमी. गरज जाल्यार सांग खाले म्हणी. थोड्यांक गरज आसल्यार सांग म्हळ्यार मागीर म्हाकात तापयल्यार नाकात नाका. पळय, गुरकार मेलाय. प्रेस द लॉर्ड. वय सोकड्या की आमी हात घालच्या घाल्याक, वय गिने, वय गुरकार केला घाल्याक. प्रतिनिधी कित्याक आसात तांणी पळयचे. आमचे मदें एक पटी गुरकार जालो मागीर गुरकार जायना. वय ताका दिल्ल्यो विधवाळीत पुरो जाल्यात. प्रेस द लॉर्ड. पेलो जावचे कोणे मागीर. पळया, हे ल्हान ल्हान संगती मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, खाली आमी सगळ्या पयशांनीच मेजीचे म्हणना. बरें एक उतार आमी उलयल्यार आमी तांच्या जिवितांत पेलो जाता. ल्हान एक कामाक हात आमी दिल्यार आमी तांचो पेलो जावंक साध्य आसा. खाली पयशांनी मात्र आमी पेलो जायचे म्हणून ना.
तर आज म्हज्या कुमकेक राखून आसची कितलींगी जाणां आसतना हांवें त्या बऱ्या सामार्यागारा बरें हांवें जावी येत म्हणलें. आज आमी उडासा खाडया. दोळे आमचे दामप्या दुनियात आमच्या काळजाचेर दवरया. एक घडी भर आमच्या वाड्यांत आमी एक दिश्ट घालया. आमच्या फेरगजेंत एक दिश्ट घालया. खंय हांवें पेलो जावी येत. खंय म्हज्या कुमकेचो हाताची गरज म्हाज्या दोळ्यांक दिसता. न्हय व्हड माट्टार ल्हान ल्हान कामांत जर हांवें म्हाकाच समर्पिलें जाल्यार खंडीत जावनी देवाचें उतर आमकां सांगता तुंय वच तशेंच कर म्हणलें. तें खंडीती म्हज्या जिणयेंत हांवें जारयेक हाडयेत. तर तांचे पसत आज एक घडी भर मागया. वय हांवें सदांच पळयलां तांकां. एक दीस म्हणी हांवें म्हज्या कुमकेचो हात तांकां दिवंक ना. सोम्या आसतां जाल्यार हांवें तांच्या जिणयेक एक बरो सामार्यागार जावंक म्हाका कृपा दी, आदार दी म्हण मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. जशेने तळून कासरी एक मेरून ताणेता तशे आत्मो मुसो तुका लालेता ए देवा. जशेने तळून कासरी एक मेरू ताणेता तशी आत्मो मुसो तुका लालेता ये देवा. सोम्या तू मुसो देव तुका हांव ताणेता. सोम्या तू मुसो देव तुका हांव ताणेता. देवा तुझ्या दर्शनाक अत्रेगून रावता. देवा तुझ्या दर्शनाक अत्रेगून रावता. जशे नितळूत कासरी एक मेरू ताणेता तशे आत्मो मुसो तुका लालेता ए देवा. सोम्या तुझ्या तेंपलान तुजेर हांव दिश लायता. सोम्या तुझ्या तेंपलान तुजेर हांव दिश लायता. वरती तुजी महिमा देखूंक लालेता. वरती तुजी महिमा देखूंक लालेता. जशे नितळूत कासरी एक मेरू ताणेता तशे आत्मो मुसो तुका लालेता ए देवा. म्हज्या सगळे जिणेन हांव तुका वाखणटा. म्हजे सगळे जिणेन हांव तुका वाखणटा. तुझे पवित्र नांव तें काडून तुका वंदिता. तुझे पवित्र नांव तें काडून तुका वंदिता. जशे नितळूत कासरी एक मेरू ताणेता तशे आत्मो मुसो तुका
तशे नितळुत्कासरी एक मेरू ताणेता तशे आत्मो मुसो तुका लालेता ए देवा हालेलुया 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 महिमान का समय स्तुति का समय जय का समय हालेलुया 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 हरे का समय उगला समय महिमान का समय जय का समय हालेलुया 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 पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गार निरंतर हें गायन देवा मुखार जाते आसा अस्तोच देव ह्या उंड्या रुपार आमचे मदगत आसा सगळ्या मनशाकुळाच्या मोगाचेर देव पदवी सांडून मनशा मदें मनीस जावन आमचे बरीत कश्टून आमच्या बदका पसत मरण खुर्साचें मरण मरोन पुनर्जीवन जाल्लो जेसू आज तुजे मुखार आसा ह्या उंड्या रुपार आमचे मदगताच्या सोम्याक मी सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या शक्तीन आराधन करूंक आमकां तो जेसू फावो करून दी म्हणून मागया अपात्र आमी जाल्यारी जेजू मुखार आमचे बाग आमकां नातल्यारी ताच्या परिमीत मोगान देव आमचे सशें आयला देव आमचे मदें मनीस जाला ताका जावं अर्गां स्तुती आराधन सर्पोडून तुका भक्तीन वंदिता निसा देवा तुका आराधिता सर्पोडून तुका भक्तीन वंदिता निसा देवा तुका आराधिता सोमिया जेसू सगळो संसार तुवें रचलोय तातूंत असल्या सगळ्या जिवीक तुवें रचून तुज्यात सारक्यांत आसल्या आमकां तुवें रचल्या पसत सर्पोडून तुका भक्तीन वंदिता निसा देवा तुका आराधिता ह्या संवसारांत आमकां जे कितें गरज आसा तुवें सकट दी म्हणून हो संवसार आमच्या अधीन तुवें केल्ल्या खातीर सर्पोडून तुका भक्तीन वंदिता निसा देवा तुका आराधिता एक देव जावन तुका सगळें आमच्या काळजान आराधन करूंक
तुका वर्णूंक आमकां फाव केल्ल्या याद्याण्या पसत पडून तुका भक्तीन वंदिता निसा देवा तुका आरासिता. आमच्या सगळ्या राठवळी मदें सोम्या वो वेळ आमच्या जिवितांत तुवें आमकां फाव करून तुजे मुखार दिंबयेर पडोवन तुका आराधूंक आमकां आपयिल्ल्या पसत सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निसा देवा तुका आरासिता. आमच्या जिवितांत आमचे ल्हान ल्हान कश्ट आमी ते सोसूंक आमी करचें एक ल्हान मागण्याक व्हड आसर्य करून दाखयिल्ल्या पसत सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निसा देवा तुका आराधिता. आमच्या येदोळच्या जिणयेंत तुवें आमकां सांबाळून व्हेल्ल्या पसत सभा रितीच्या पिडे शिडेतावन आमकां राखल्या पसत पिडे अनवरातावन आमकां राखून व्हेल्ल्या पसत सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निसा देवा तुका आराधिता. गडगडो जगलें वारें वादळातावन आमचें घराणें राखल्या पसत सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निसा देवा तुका आराधिता. आमकां येदोळ मुसर दिल्ल्या भलायके पसत कुटुंबांत तुवें दिल्ल्या शांती समाधाने पसत सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निसा देवा तुका आराधिता. आमी कश्टांत आसतना समस्यांत आसतना दुखां गळयत आसतना बऱ्या समाऱ्या घराक तुवें पाठोवन आमकां कुमकेचो हात दिल्ल्या पसत सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निसा देवा तुका आराधिता. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक दिसपडतो ग्रास जोडूंक एक बरें काम दिवन येदोळ सांबाळल्या पसत सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निसा देवा तुका आराधिता. वर्गवांत आसलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सर अनवरांतले विघ्नांतले राखून व्हरून तांकां शाबीतायेन राखल्या पसत सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निसा देवा तुका आराधिता. हालेलुया 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 अर्गां तुका सुमयान जेसू अर्गां तुका समयान जेसू वंदन तुका सुमयान जेसू वंदन तुका समयान जेसू हर्षितां तुका सुमयान जेसू हर्षितां तुका समयान ओगोलशितां तुका सुमयान जेसू ओगोलशितां तुका समयान जेसू महिमा तुका सुमयान जेसू महिमा तुका समयान जेसू वंदन तुका सुमयान जेसू वंदन तुका समयान जेसू आराधन तुका सुमयान जेसू आराधन तुका समयान जेसू हालेलुया 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 हालेलुया. सक्रामेंतांत असल्या सुमयान जेजू तुका जाम अर्गां आराधन स्तुती महिमा ह्या आराधनांत भाग घेतल्या घेवन आसच्या ह्या भुरग्यांक तुज्या अधीन हांव करतां. सुमया तुका काळजांतावन अर्गां दिवंक काळजांतावन तुका आराधन करूंक आमकां वो वेळ फावो केल्ल्या पसत तुका अर्गां आराधन स्तुती महिमा दिता आसतना सुमया ह्या आराधनांत आमकां तुज्या दैवीक बेसमानी भर
आमची मत तुजे थंय कंसवन तुका आराधन करूंक आमकां सखत दी. सैतानाचे सर बंदड बंदपास जें कितें आमकां तुजें मागणें करूंक अडखळ हाडटा तें सक्कडी उलपावन उडय. तुज्या दैवीक कृपेचो पवित्र आत्म्याची सकत आमकां वेडो घालूंक सक्कड सैतानाच्या सक्तेतावन आमी भायर येवंक आनी तुजी मात्र सेवा करूंक तुका मात्र वर्णूंक आमकां तुज्या बेसांवांनी बर म्हण हांव तुजे लागीं मागता. हालेलुया 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 कस्मे गुलाब कस्मे महिमा कस्मे स्तुति कस्मे जीत कस्मे हालेलुया 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 हालेलुया. सामातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता उपरांत जेजू एकसुरो आसतना शिस ताचे सरशी येवन विसारे लागले. त्या जेवसराक भायर घालूंक आमकां कित्याक साध्य जालें ना. जेजून जाप दिली, तुमचो बोवार्थ भोव अस्कत देखून. खरें सांग तुमकां सांगता, एका सासवा काणा तितलो बोवार्थ सयत तुमकां आसत जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठोवन थंय वच म्हणून तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणचें कितेंच आसचें ना म्हणालो जेजू. देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सकड़ा मी बसया. सासवा काणा तितलो बोवार्थ पर्वत परतूंक शकता. सासवा काणा तितलो बोवार्थ पर्वती परतूंक शकता. देव आसा सक्कड पळयता. आयकलां न्ही तुमी सांगलां घरा. कोणेंय कालें तुमकां सांगिल्ल्या वेळार, कालें वायट केल्ल्या वेळार तुमी सांगचें कालें जाता तितलें दितात फाटी. लास्टाक देव आसा सक्कडी पळयता. देवा थंय बोवार्थ दवर सक्कडी साध्य जाता. कितले फाटी आयकलां न्ही. वय पूण कितें करचें, म्हजी भलायकी समाना न्ही. म्हाका कितेंय करूंक जायना. कितलें म्हूण खर्च करचें. घरकार समाना, ताका एक जबाबदारी ना. म्हाका एक कसलो घोव मेळ्ळा गाय, बायल मेळ्ळ्या गाय. म्हजें हणे बराबत समाना. सगळी जिणी कश्ट जाली आबा. भुरगीं आसल्यार संतोश ना. ही काल्याक जल्माल्यांत गाय. आतां सांगानात, आतां इगर्जेन जात. आतां आस्तावन इस्काल सुरू जालें न्ही आनी व्हडणी. प्रेज द लॉर्ड. थोड्यांनी एक उस्वास सोडला. अब्बा एक रजा आनी एक मेळ चित्त नाका आपा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. रीण आसा, घर अर्द्याक रावलां. अशें आमचें सुकोन गेल्लो बोवार्थ आमी हर एक दिसी परगट करता. देव सांगता मातेवचो वांचेल अध्याय 17 वाक्य 20, सासवा कणाचो बोवार्थ तुका असल्यार या पर्वताक, या रुखाक, या जाग्यार तावन त्या जाग्याक वचून पड म्हळ्यार तो पडतलो. म्हळ्यार देव आमचे तावन परिपूर्ण बोवार्थ अपेक्षिता. मातेवाचो वांजेल अध्याय 21 वाक्य 22. जें कितें बोवार्थान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळें म्हणून पातयेयात. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या देवाच्या उतरांत आमी आयकल्लो पर्वत म्हळ्यार कितें?
तुमच्या घरा मुखार आसचें तें गी, तुमच्या घरा मुखार एक पर्वत आहा पळय तो गी. हां, आज थोड्यांक कळ्ळें, सासवा काणांतलो बोवाळत आल्ल्यार त्या पर्वताक आंगातावन उतरून तिशीन पड म्हणून सांगल्यार तो पडटलो. आज घरा येतेली आनी पर्वताक सांगतेली वचोन पड. JCPची गरजच ना, होय गी न्ही. अशें पुरा जाल्लें जाल्यार क्रिस्तांवची घरां पुरा लेवेल मैदानार रस्ते आसलीं, होय गी न्ही. JCPच्याक सांगचें ताका घंट्या लेखार दिवच्या बदलाक सासवा काणांत इतलो बोवाडता आल्यार पुरो आहलें. जाल जाडीचे म्हणून नातलें, जालांत आहलें रूख पुरा वचून तिसल्या राणांत वचून पड म्हळ्यार पडते आहलें. पडताय कित्याक म्हळ्यार आमचे कडेन बोवाडत ना. एक व्हडली माय रितीरे गेल्ली खंय, फस्ट टायम रितीरेकेचें न्ही. व्हडली माय गेली त्या दीस तिच्या पुण्यान वांजेल वत्तालो. गेल्ल्यान तूं ही मुखल्या बांकार बसल्या समाईक जें म्हणून, होय की न्ही. त्या देखून मुखल्या बांकार बसल्ल्यांक सांगचें न्ही, फाटल्या बांकार बसल्लीं जिणयेंत एक पटीपणी मुखल्या बांकार बसोन मोर. या कित्याक म्हळ्यार इगर्जेचे ते मुखले बांक पळय, ताका कोणें माट केला गी देवूच जाण. तातूंत एक नर मनीस बसान. बसचें केदाळा मोर्न जाल्यार मात्र मोर्नाचे बांक म्हूण जाल्यात की खाले म्हणून म्हाका गोत्त ना. मुखले बांक एक कोण्णी बसनात. हांगा कितें गी ह्या बांकांनी पूण केला. एटलिस्ट एका बांकार एक आनी एका बांकार 4, 3, 2 जण आसात. 1, 2, 3, 4 करेक्ट आत. करेक्ट बसल्यान मात्र. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून एक बटी म्हणी जिणयेंत एक बटी म्हणी पट्टी आसली पळय, नेक्स्ट शनिवार येताना मुखल्या बांकार येवन बसप. पूण एक करा, केदाळा उठचें केदाळा बसचें म्हणलें कन्फर्म जाल्यार मात्र मुखार येया. कित्याक म्हळ्यार मुखार कोण दिनात, पाद्राप रावंत आसता तो बसना. तुमी मात्र बसचें उठचें. त्या देखून फाटल्यान पळोवंक जायना. तुमकां करेक्ट कळचें केदाळा उठचें केदाळा बसचें केदाळा दिंबी घालचें म्हणलें करेक्ट कळ्ळ्या उपरांतच नाजाल्यार पाद्राप तूं म्हणटलो हुंक हुंक म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. आतां ही व्हडली माय मुखल्या बांकार बसली गी. पाद्राबान म्हळें सासवाच्या काणांत इतलो बावाडतो तुका आसल्यार तुज्या मुखार आसच्या त्या रुखाक सांग तो उमटून वचोन दर्यांत पडटलो. ह्या व्हडली मांयक सदां सकाळीं उठचें त्या आंब्या रुखाची खोली जाण्ण 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 पेंगटान दूख पडल्ली. ही बाजल्लें मेळ्ळें आज. करेक्ट आयकलें देवाचें उतार. सासवाच्या काणांत इतलो बोवाडतो तुका आसल्यार त्या रुखाक पाळां समेत उमटोन थंय पड. 4 वरां रितीर जाली. सीदा घरा गेली. बांगला दंपली. आल्तारीक एक मेणात वात पेटयली आनी दोनी हात जोडले आनी म्हणाली जलांत आसलो आंब्याचो रूख उमटून वचोन तिसल्या गाद्यांत पडोवन दी म्हणाले. कितें म्हळ्यार खंयचेय 3 पटी सांगचें खंय, होय गी न्ही. 3 पटी सांगल्यार जाता म्हण. परत्यान सांगलें खंय आंब्या रूख उमटोन सगळ्या गाद्यांत पडोवन दी. 3 पटी म्हणाली खंय. लो जाणां लोक तें करून पळयलें. रूख थंयंत आसलो. ही म्हणाली खंय म्हाका पयल्यान तूं गोत्ता आहलें रूख वचून उमटोन पडाना म्हणून. त्या पाद्राबान सांगल्याक हांवें मागलें म्हणाली खंय. प्रेज द लॉर्ड. आमचो बोवाडत इतलो तो म्हळ्यार हांगा तुमकां तुमच्या घरा मुखार आसचो दोंगर पर्वत तो उतरून तिशीन पडोवन दी म्हणून पर्वत तिशीन व्हरूंक तुमचो रूख आसलो तो उमटून व्हरूंक देव सांगते ना. तर हांगा पर्वत म्हळ्यार तुमचे समस्ये, तुमच्या जिणयेंत आसचे समस्ये, तुमकां देवाच्या बेसांव जोडूंक आसची अडकळ. हे समस्ये रुखा बरी एका पर्वता बरी आमकां मुखार येतात. तुमची बिगडलेली भलायकी
कामाचें टेन्शन, संबंधांत आयिल्ले फोटो, तुमीच करून गेल्ली पाड सवय, तुमी धरल्ली आड वाट, हे देवाच्या सत्तेक हरएकी आड येतात. हे जावन आसात पर्वत. आतां हे पर्वत तुमी करच्या मागण्या मुखांतर उतरून येतात, तें गॅरंटी. त्या देखून मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पर्वत उमटून काडची सकत आमकां सकडंकी आसा म्हूण दाखोवच्याक हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत सबार व्यक्तींची चरित्र आमकां दिला. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 11 अध्यायांत आमी वाचता एबेला विशयंत, आनोका विशयंत, नोवा विशयंत, अब्रामा विशयंत, इजाका विशयंत, जाकोबा विशयंत, जुजे विशयंत, जोबाचे विशयंत, मैजे, राहाब, गिदियोन, बाराक, सामसोन, दावीद, पाऊल. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 11 अध्याय 32 तावन 40. कित्याक म्हळ्यार सांग पावल आमकां सांगता पळया, बावार्थ आत्म्याचें देणें आमकां हाडून दिता. कोरिंदकारांक बरयलें पयलें पत्र 12 अध्याय 9 वळ. जैत आमकां मेळचें जावन आसा आमच्या सक्ते वरवीं न्हय, देवान आमकां दिल्ल्या कुरपे वरवीं. आमी जैत जोडचें, आमच्या जिणयेंत आमी जैत जोडचें आमच्या सक्ते वरवीं न्हय, बगार आमी देवा थंय दवरल्या बावार्था वरवीं, आनी त्या बावार्थान पवित्र आत्म्यान आमकां दिल्ल्या देण्या वरवीं. त्या देखून तुमी बावार्थ दवरल्यार तुमचे जिणयेंत आसचे पर्वत खंयचे, समस्येचे, वायट सवयेचे, संबंधांत फूट आयिल्ले, हे सगळे पर्वत तुमी उमटून काडी येता. कित्याक बायबलांत आमी सुमार 7 जाणां विशयंत आमी उलयल्या जाल्यार तांच्या जिणयेंत असले एक पर्वत भावार्था वरवींत तांणी निवरायले. एग्जाम्पल पोरण्या तेस्तामेंतांत अब्राम आनी सारा, अब्राहाम आनी साराची जिणी तुमी पळयल्यार उतर प्राय पर्यंत तांकां भुरगीं नातलीं. आतां भुरगीं नातल्यार आमी वगत बसता विंगी. हां वय वय सैरीक केल्ल्याक फस्ट येता पळय की न्ही. हां ताका गोततालें पयलेंत न्ही, ताका कशें गोत आमी उलोवची रीत पळया, ताका गोत्तालें ताका पयलेंत. त्या देखून आमच्या पुताक लागयलें जालें ती सैरी न्ही. भुरगीं जातात गी नांत गी म्हण कालें, ताका कितें गोत उलयता आमी पळय गी. पूण पोरण्या तेस्तामेंतांत पळया, भुरगीं नातल्यार देवाचें शिराप तांचेर पडला म्हणून लोक म्हणटाले. भुरगीं नातल्यार तांतूय चेरको नातल्यार बापायक कशेंय जातालें, बापायक कशेंय जातालें हांकां. त्या देखून पळय ती एक सवय पळय आजून आयल्या त्या पासत चेरको जाय, चेरको जाय, चेरको जाय. कित्याक म्हळ्यार चेरको जाल्यार रांदची सोडवण जाल्ले बरी. हां पोरण्या तेस्तामेंतांत चेरको जाल्यार मात्र सोडवण स्त्रियांक. आतांच्या काळार न्हय, पयल्यांच्या काळार. कित्याक म्हळ्यार तांणी देवाळा भितर प्रवेश जावंक एक अवकाशत चेरको. पळया सगळ्या बायबलांत खंय पुणी चेडूं भुरगें जाल्ल्या विशयंत उल्लेख आसाय. हां बायबल वाचा तुमी, खंय म्हणी चेडूं भुरगें जालें म्हणलें तांकां खंय म्हणी उल्लेख आल्लोय. चेरको जाल्लो म्हणलें मात्र आसा. कित्याक चेरको जाल्यार स्त्रियेक सुडकां मेळ्ळी म्हण त्या भुरग्या सांगात तिणें तेंपलाक वशयत भुरग्याक काणयो, नाजाल्यार ना. त्या खातीर चेरको 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 सिरको घालूंक. प्रेज द लॉर्ड. आतांच्या काळार चेडवां म्हणी जातीत हां अळे येत्त म्हणटात पळय. हां वय वय काल विधवाळी भोगून कळ्ळे आतां. प्रेज द लॉर्ड. हां पळय हांकां भुरगींत नातलें, देवाचो शिराप तांचेर पडला. केदो व्हडलो पर्वत पळय तांचे मुखार. कित्याक देवाचें बेसांव नातल्या शिवाय गर्भाफळ आमकां मेळना म्हणटा देवाचें उतार. भुरगीं दिवचीत देवान, दिताना काणगेचें. कळ्ळें मो. हां आतां थोड्यांक पॅशन सुरू जावन पळय जाताना नाका काण्ण उडयतात. 3 जालें आतां प्राय ल्हान गो, आतां नाका गो.
आमच्या पैकी तर म्हणटात मलगडी बेसांव आतां नाका गो ल्हानप्राय ओय तुमकां काजर करून हाडटना ल्हानप्राय म्हूण बगोव न्हय त्या दळा ल्हानंत जायजे ताची प्राय चड जाली गो तें नाका गो भुरगीं जाताना मात्र ल्हानप्राय काजर जाताना ल्हानप्राय नाका देव दिताना खाणगेनांत कन्नुडोवचें मागीर बोमारचें तुमकां जाय जाताना देव दिना गॅरंटी देवान दिताना तुमी काणगेचे ह्या उत्तर 100 वर्सां अब्रामाक 80 वर्सां साराक भुरगीं नांत समाजाची हिणसणेची उतरां कितलीं आयकलीं गितांनी पूण अब्राहामान बोवाडत सांडूंक ना ताणें बोवाडतानंत इजाकाक घेतलें आतां देव म्हणटा ह्या इजाकाक मोरिया पर्वतार वचोन बली भेटय म्हणटा आसतनाय अब्राहाम पाटी मुखार पळयनासतना त्या भुरग्याक काण घेवन त्या पर्वताक गेलो आनी एक पर्वत मोग केल्ल्या त्या भुरग्याक एकच भुरग्याक वचोन बली भेटोवची म्हळ्यार सादारणचें काम न्हय पूण जाल्यार भावार्थ तुजे थंय आसल्यार तुज्या मुखार आसो पर्वत तूं नाश करूंक शकताय त्या देखून अब्राहामाक भावार्थाचो बापय म्हूण आमी आपयता दुसरे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो दावीद आनी गोलियात आतां एक घरा ल्हान सोरो पयल्यार घरा भितर आमी निदान मनीस सोडा ल्हान एक जीवदाळ आयल्या म्हण आमच्या दोळ्या मुखार दिसली जाल्यार ताका भायर घालता म्हणसर आमकां न्हीद पडटाय न्हिदले गड्या परापरा जाल्यार रांदच्या कुडाक वचोंक बेडरुमाक ताचे की पयले घरा भितर जीवदाळ आयल्या गो खंय गेल्या म्हणून आतां दावीद येदो ल्हान गोलियात व्हडलो पर्वत ताच्या मुखार गोलियात हांसोन हांसोन म्हणटा पेट्याक मारूंक आयिल्ले बरी आयलो रे तूं तुका एका बोटान हांव काण्ण उडयता पूण दावीदाचो भावार्थ कोणाचेर आसलो देवाचेर आसलो म्हज्या बोकऱ्यांक दीस रात राखुल्लो देव म्हज्या सांगाता आसा त्या निजा देवाच्या नांवान हांव तुका परतिता दावीद म्हणालो सासवाच्या काणात इतलो भावार्थ पळया तेदो व्हडलो जीव एका ल्हान पात्रान दावीद रायनी दायता प्रेज द लॉर्ड तुजेर भावार्थ नातल्यार तुका विचित्र 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 सपनां दिसतात काल्यां पुरा जावनचें दिसता ह्या गोलियात मरोंक कारण येंत कित्याक म्हळ्यार दावीद काले म्हणालो तुका हांव चलवयता देवाच्या नांवान तुका चलवयता कित्याक म्हळ्यार ताणें धरली तालवार 3 वांट्यांनी लांब आसली दावीदाच्या वरून दावीद कितलो आसा गे ताच्या गे 3 वांट्यांनी गोलियाताची तालवार लांब आसली आका 10 वांटे दोरी जाल्ले अशें पळयता आतां तुका आड न्हिदायता म्हळ्यार गोलियाताच्या मांड्यार कालें पुरा गेलें वो कसो न्हिदायता म्हाका पळया वो चिंतीत रावलो तुमी पळय थोडे फावटी नाना रितीचे तेंते सावन तुमच्या मोतींत आसल्यार बांगड्याची कडी स्टवांत दवरून कोतो येवन वतोन गेल्यार तुमकां दिसताय गॅसाच्या मुखार रावल्यार करपल्या उपरांत गोत तुमी येंत गुंचेंत गोलियाताक तशें जालें पूण दावीदाचो भावार्थ देवाचेर आसलो ताच्या मुखार पर्वता बरें गोलियात रावलो जाल्यार ल्हान एक पातोरू बेजायल्यान गोलियाताक दिसूंक गोत्त ना वचोन सारक्या जाग्याक पडलो गोलियात
तुमच्या घरा मोकलो माड पडले बरी पडलो डाम म्हणून मोगदा त्या देखून केदे व्हडलो समस्या तुमच्या जिणयेंत आयल्यार बावार्थ तुमचे थंय आसा जाल्यार तो समस्या जायना. नेक्स्ट मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी आयकल्ले आनी एक सुवार्ता पेद्रून सगळी रात जाळ उडोवन ताचें प्रयत्न केल्ले, कांय मेळोंक ना, सगळें निराशपण ताका आयलें. आतां पेद्रो जेजूक म्हणटा, तुवें एक उतर सांगल्यान आतां हांव तुज्या उतराचेर जाळ उडयता, हांव पातयेता. मासली मेळोंक नाच, पण तुवें सांगल्या उतराचेर पातयेवन हांव जाळ उडयता म्हणालो. जेजूच्या उतराचेर जाळ उडयतना ताचीं जाळां मासलेनी भरलीं. तूं आज रित्या हातांनी आयलाय जावंक पुरो, खंयचे प्रयत्न केल्यार प्रयत्न यशस्वी जावना, सगळ्यांनी सोलवणींत आयल्या. आज ह्या आराधना मुखांतर जेजू सांगता, आनी एक पटी म्हज्या नांवान प्रयत्न कर, म्हजेर पात येवन प्रयत्न कर. शताधिपती तसो सेवाक पिडेंत पडल्लो. लुकाचो वांजेल 7 अध्याय वळ 10. ताका जेजूचेर बावार्थ आसलो देखून तो म्हणटा, सोम्या तूं म्हज्या घरा भितर येवंक हांव फावो न्हय, पण तुज्या एकाच उतरान म्हजो सेवाक गूण जातलो, हांव पातयेता. ताका बगूंक मेळ्ळें पळया त्या बावार्थान. तसो पर्वत, त्या पिडेचो पर्वत ताणें काण्ण उडयलो. रक्तस्रावाची स्त्री, 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेक वळख जाल्ली ती स्त्री, आमी थंय वाचता, तिणें आसलें सक्कडी तिच्या पिडे पासत करसिल्लें. चक्कड दाक्तेरा लागीं ती गेल्ली. आतां तिचे हात रिते जाल्ले, तिचे कडेन कांय उरोंक ना. ती म्हणटा, हांव सोम्याच्या वस्त्राच्या ते एक ल्हान कुडको हांव आपण जाल्यार हांव गूण जातेली. तिका बगूंक मेळ्ळें तो पर्वत तिचे तावन पयस गेलो. 7वें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, बार्तमेयो कुर्डो लोकांक पातेणी नातल्ली. दाविदाच्या पुता म्हजेर बिरमोत पाव म्हणटाना लोक म्हणालो, वगत बस साईबा तुवें कितलें उरलो मारल्यार देवाकय कथाय, इतले जण भोव मारतात ताच्या फाटल्यान, तूं बेश्टें भोव मारनाका, तूं वगत बस. पूण बार्तेमेयाक देवाचेर बावार्थ आसलो. ताचे दोळे दिसान नाटले जाल्यार बावार्थाचे दोळे ताका उक्ते आसले. त्या देखून व्हडल्यान ताणें भोव मारली, जेजू थंय रावलो. त्या देखून मोगाच्यान तुमी इतलीं जाणां आज ह्या आराधनांत आसल्यार तुमी एक एकल्यानी मौनपणी करचें उतर व्हडा ताळ्यान देव आयकता. पूण तुमचेर बावार्थ जाय तितलोच. तुमी आतां बसोन आदल्या रितीरेक आयल्या, 9 म्हयन्यांत हांव येता, कांय जावं ना, आजय कांय जायना, मागया. सांगतात सकट मागल्यार मेळटा म्हणून मागया, पूण म्हाका कांय मेळोंक ना. आनी 25 दीस आयल्यार कांय मेळना. कित्याक म्हळ्यार तुमी तुमकां सांगून जालां म्हाका कांय मेळना. आमकां सुमार जाणांक आशा आसा पळय, मार्गान येताना कांय म्हणी पडुल्ले 500 रुपयाचो नोट मेळोन दी म्हणून आशा आसता. पण आमकां ऑलरेडी कन्फर्म जावन आसा कोण 500 रुपयाचो नोट सगळ्या घालूंक तांकां घाले पिशेक दी म्हणून. पूण आमी मागता 500 रुपयाचो एक नोट एक मेळ्ळो जाल्यार कोणाचो पडटा. आतां पुरा मोबायलार या गूगल पे आसतना नोट करून जावन पडचो. प्रेज द लॉर्ड. फोन पडल्यार ताचे पयशे काडून जातात. ना न्ही, 3489 कळजे न्ही नंबर दमो वय. त्या देखून देवाशी येताना असाध्य जाल्लें साध्य करचो देव तुजे मुखार आसा. पळया, त्या जेरिकोचो पागोरू यहोशापाट रायाक अडकळ जावन आसले. ताचे कडेन सैनीक नासले, थोडेच जण आसले. तो पागोरू फुटोवन भितर वचोंक असाध्य जाल्लें. पूण
देवाची स्तुती करचे मुखांतर तो पागोर आलोंक ते सकले जेरिकाचो पागोर आलोंक सकले त्या देखून मोगाच्यान माते वचो वांजेल 9 अध्याय 9 वाक्य 23 24 म्हणटा तुमकां बोवार्थ उणो आसा जाल्यार तुमी मागा काले म्हण मागा सडय आमचो बोवार्थ सडय सोम्या लुकाचो वांजेल 17 अध्याय 5 काले नातल्यारी वण्णी सासवाच्या काणा तितलो बोवार्थ आमचे थंय आसोन दी पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुमचे थंय तो बोवार्थ आसा गी ना हो आसा गी ना आसा पूण कांय हाला ना कित्याक आमचे गडे बोवार्थ आसा पळय सासवाच्या काणा तितलो न्हय व्हडल्या कुवाळा तितलो आसा नातल्यार ते सकाळीं उठोन हांगा थंय तावन हांगा येवन काले कितले कितले पयस रितीर आसल्यार धांवचें घाले बोवार्थ नासतना येताय आमी येता पण कालें करचें एका मुल्यांत सासवाच्या काणा तितलो दुबाव आसा एक हांडें दूद आसल्यार दूद दही जायचें जाल्यार 4 बोटली लिंब्या रोस घालीचे नाका एक तेंबो पावता त्या देखून बोवार्थ इतलो व्हडलो चे बरी दुदया बरी कुवाळ्या बरी आनी कालें तें बच्चंगाई बरी आसल्यार वो दुबाव आमच्यान काडूंक जायना न्ही एका घडये पात येता आनी एका घडये दुबाव दसता मेळटा गे नांगी ना केलेंत त्या देखून आमी बोवार्थ पयशांक काणी घेवंक जायना जाताय मेळ्ळो जाल्यार 1000 कित्याक 1000 जाल्लो जाल्यार आमी एटलिस्ट 100 ग्राम्स म्हणी काण्यान येताले डी मार्टात हांव पळय की न्ही आतां कोणें म्हणी तुमकां सांगल्यार डी मार्टांत बोवार्थ मेळटा म्हण सांगल्यार हांगा तावन तूं वचना तिगी पांडेश्वरा एजे हॉस्पिटला लागीं हय डी मार्ट थंय आसा हांगाय आसा मग वय वसा पळया बोवार्थ सिगतदा इल्ली म्हणी सार ಅದು ಎಂಥ ಕಾಳು ಮಣಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ त्या देखून बोवार्थ अंगडी मेळना बोवार्थ दिजे कोणे देवानंत दिजे ते फ्री गिफ्ट आमकां देवान दिवचें फ्री गिफ्ट फ्री इनाम तें आमी जोड घेतलें जाल्यार संवसारांत आमकां कितेंच जायचें म्हणून ना देखून सासवाच्या काणा तितलो त्या देखून देव कांय व्हडलो बोवार्थ हाडया म्हणना सासवाच्या काणा तितलो बोवार्थ तुमकां पुरो म्हणटा संपूर्ण रितीचो बोवार्थ त्या देखून सासवाची बीन तुमी पळयल्यार ताका एक एंड पॉयंट म्हणना पळय रावंड आसता वय की न्ही आलसांदो बी पळयल्यार तांतूं एक मार्क आसता वय की न्ही कुल्टाक एक मार्क आसा आनी मूग खाण गेल्यार तांतूं एक सासवाक ना ना मार्क ना रावंड त्या देखून सोम्यान म्हणलें सासवाच्या काणा तितलो संपूर्ण बोवार्थ रावंड तांतूं अल्पविराम कॉमा फुल स्टॉप आश्चर्यकरा चिन्ह घालूंक ना थंय दुबावंक ना एक फुडें पातयलो देव सांबाळटा दोळे धांपया दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया आज आमी खंयचो बोवार्थ दवरून सोम्यासरचीं आयले हांव निजामनी देव म्हाका आपडटलो म्हूण हांव पातयेतांगी हांवें मागोवंक आयलें तें मागणें देव म्हाका दीत म्हूण तुका पातयणी आसा गी येदोळ देवान तुका दिलांगी तर येदोळ देवान तुका सांबाळलां जाल्यार येदोळ तुका आपायांतलें तुका देवान सांबाळ्ळ मेलां जाल्यार तुवें मागलें तुका दिलां जाल्यार आजय तो तुका ताच्या बेसांवांनी भरतलो हें गॅरंटी दोळे धांपून जें कितें मागोवंक आसा
जें कितें देवा लागीं सांगूंक आसा तें आतां संपूर्ण रितीन देवाक समर्पण कर. देवान तुजे कडेन विचारचें हर एक जेजूक अर्पण कर. आपडचीसू म्हाका आप तुजे गायी अमोल तुजे समस्ये म्हाका तूं तेलाय तुज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक करचीसू म्हाका गुण कर. माग सगळे पिडा शिडा मोची तोने वा भक्तीन माग. पडचीसू म्हाका आप अब्राहम साराक देवान आशीर्वादीत केलें. रक्तान म्हाका तूं दाविदाक गोलियाताक मारूंक सकत दिली. गुण करचीसू म्हाका पेद्रोक ताचे ते अशें निराशपण जेजून काडून उडयलें. पिडा शिडा मोची शताधिपतीच्या सेवकाक देवान गुण केले. 12 वर्साच्या रक्तस्रावाच्या पिडेंत वळवळच्या त्या स्त्रियेक देवान भलायकी दिली बावडतान. बार्तेमे कुड्ड्याक दिश्ट दिली देवान बावडतान. पती स्त्रियेन तुका बावडताना पोटलें कश्टलेक तुवें बरें केलें. जेजून सबार कश्ट येतल्यांक बावडतान पिडेत आसल्ल्यांक बावडतान जे कोण आयले की तांकां सगळ्यांक आपडलें. पायांतळ तुझ्या सर पडता. आज जेजूच्या पांयंतळातून सरपड. पती स्त्रियेन तुका त्या स्त्रियेन बावडताना पोटलें बार्तेलेम्या जेजून आपडले बरी. आज तुझे कुशीन जेजून ताचे हात उंचोवन धरल्यात. बावडतान हांव तुका सोम्या आतां पडता. पायांतळा तुझ्या सर पडता. तुझ्या बावडतान तुका गुण केले म्हणटा जेजू. जेसू ताळ्याक मोच्या कांदी त्या कुड्याच्या तळ्याक कांडिल्ल्या जेजू. जेसू मागण्या गुमान तोंदी कुर्पेची कुडीन मोच्या. या घडये जेजूची कृपेची जर तुझ्या कुडीन शिराशिरांनी वळशी पळून येवनी म्हण माग. कुर्पेची कुडीन मोच्या सोमिया सदांच वाळते. आपडचीस म्हाका आपू म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक जेजूक समर्पित कर मागया. रक्तान म्हाका तूं तेलाय. म्हज्या कुटुंबान वायट सवयेक बली जाल्ल्यांक आड वाट धरल्ल्यांक गुण कर. बावडताची वाट चुकोवन गेल्ल्या म्हज्या भुरग्यांक पिडा शिडा मुची तूं निवा. सर्गा संसारासो दणी तूं सावणा साय. सर्गीन दाळ तूं आमचेर देणी. पाटलाव करूंक तुजो सदांच कालते पोणी. बेसावाणी बरमोची जिणी. जेजू तुझ्या बेसावानी म्हज्या कुटुंबाक भर म्हणा मागता. जेसू म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक आपड म्हण मागता. मोच्या कांदी दर्या जेसू मागण्या गुमान तोंदी कुर्पेची कुटमान मोच्या सोमिया. तुझ्या कृपेची जर म्हज्या कुटुंबात तूं वाळोवन दी म्हण मागता सोम्या जेजू. कुटमेची कुटमान मोच्या सोमिया सदांच वाळो. कुटुंबात असलो दुबाव पयस जावन दी. पडचीस कुटुंबाच्या सांद्यामध्ये असो भेदभाव पयस जावन दी. कुटुंबात अशें हक्के मसोर राग पयस जावन दी. तूं तेलाय. गुण करचीस म्हाका
गुण कर आंतरिक गाई सक्कडी गुण कर सगळी जेजू पीडा शिडा मोची तू नेवा सगळे कंबे साराय मोची तू नेवा सगळे कुडीचे गाय मोचे तू नेवा हालेलुया 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 पवित्र एवकारिस्तांत आमच्या मदगातासच्या सोमयांचे या रितीरेंत भाग घेवन कोण सक्कडे तांच्या कुटुंबा पसत तांणी माग लांगी तांच्या वैयक्तीक समस्या पसत तुजे लागीं विनंती केल्या गी ह्या तुज्या पवित्र कुडीतान वाळची ती बेसांवां आतां तांचे कुटुंब बरोवन दी तुजे वैयक्तीक जिणी बरोवन दी जे कोणाक तुज्या बेसांवाची गरज आसा सोमया तूं तांकां आपड तांची निराशेची जिणी बरवशान बर म्हणून तुजे लागीं मागता आतां तुजें हें बेसांव ह्या भुरग्यांक दिता आसतना सकड राग मोसोर भेदभाव हग्गें मोडून पडोवन दी हर एकल्याच्या कुटुंबांत शांती समाधान रास करून दी मात्र न्हय जेजू त्या सासवाच्या कणांत इतलो वाडटा आमी सक्कडांनी जोड तुका आमी होगोळसूंक तुजी स्तुती करूंक आमकां फावो कर म्हण मागता आमेन आमेन समयाचो आशिर्वाद घेवंक गावया येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता सस्तांग नामान करुया पूर्वेला त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या सलवोन वेच्या विस्म्या बाबा ताची बोल दिव्या जसे बापा तसेच पुता उल्हासाणी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्नास एका स्थळ्यात हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासबी नावाता प्रार्थुयां ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडा स्वयंकान सोडलाय तुझ्या सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्तच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जी येता निराश करता ही ससनाच्या ससना आमेन आजच्या दिसाच्या मिसाची इतिहासां हे परी आसात हर मिस दितात रुडॉल्फ लिडविन डी अल्मेडा संतकट्टे जॉन मोनिका डिसोजा बसरूर रोमन रॉड्रिगस होन्नावर ओलिंडा मेगल सिक्वेरा गुरपूर लेन्स्टन कार्डोजा उद्यावर फियोना मोनिका डिसोजा मंगळूर जुलियट जॅस्मिन आणि कॉलिन मणिपाल जुलियाना लोबो शास्तान स्टीवन फर्नांडिस बेल्मन अल्विटा आणि अनिशा डायस कार्कोल कार्मिन डिसोजा बेळतंगडी डेनिस माया लिया
क्रास्त लिया क्रास्त आणि कुटाम बेळा, मरिसा आणि लरिसा डिसोजा कर्कोळ, जोस्पे मेनेज शिरवा, आयरिन डिसोजा ब्रह्मावर, जॉन डिसोजा आणि कुटाम बेळा, लिल्ली मस्करेंजेस पुत्तूर, अनिल फ्लेवी डिसोजा आणि कुटाम पुत्तूर, फ्लोरिन सालगट्टी फजीर, एलियास अंद्रादे आणि अक्षता अंद्रादे कलमाडी, रॉबिन टेलिस मोडबिद्री, जोएल आणि जोएलिन डिसोजा वामंजूर, बेनेडिक्ट समंता सल्डाना बेहरीन, फ्रेया आणि हॅन्स्टाईन बॉम्बे, टिंडू आणि क्लाइझो बँगलोर, रॉबर्ट ग्रेटस सिक्वेरा उडुपी, जानेट लसरादो बारकूर, ऑल्विन ओर्नेल्लो जेप्पू, शानिल फर्नांडिस बाईंदूर प्रत्येक इराद्या खातीर, इरोल गोन्साल्वीस उद्यावर प्रत्येक इराद्या खातीर, मरिसा आणि लारिसा डिसोजा मूड बेळ्ळे बरी भलायकी मेळोवंक, विवियन नोरोना उडुपी बरें काम मेळोवंक, आवे मरिया बोट मल्पे बरें बिझनेस जावंक, लुसी मतायस आनी कुटाम उडपी बरी भलायकी मेळोवंक. तशेंच देवादीन जाल्ल्या बसून देवादीन बर्नार्ड फर्नांडीस मिस दिलां सुजाता फर्नांडीस मुंबई, डेनिस आनी लिली डिसोजा कुटाम संतकट्टे, अल्बिना आणि दमिया फर्नांडीस, जेसिंता पीटर फर्नांडीस पांगळा, संतान आणि सेवरिन फर्नांडीस खातीर, विल्मा पॅट्रिक फर्नांडीस मुल्की, ग्रेगरी आणि रिटा टावरा खातीर, वलेरियन मेरी फिकाडो कलमाडी, फ्लोरिन गोम्स खातीर, टॅरिन्स डॉली गोम्स मुंबई, घरच्या अल्मांक मीस दिता सेंट मेरीज बोर्ड मालपे, फुलगोत्रेन दिल्या आत्म्या बसून मीस दिता जुलियन लोबो आणि कुटाम मणिपाल, आयरीन मतेस हाच्या खातीर मीस दिता मेल्विन ज्योती मतायस नेजार फर्स्ट आज पयली एनिवर्सरी, फिलिप मिनीन जोसेफ फिलिप मिनीन लोपेज हाचे खातीर मीस दिता रेमेडिया लोपेज आनी कुटाम होन्नावर. ह्या सर्व सवा खातीर मीस भिडयता आसतना तुमच्यो सर गरजो ते सवा सर देवा मुखार आमी दवरची. सोम्या तुझ्या नावान आम्ही सांगाता मेळ्या, संतोष पोरीत काळजां तुका हसिता, तुझे मोरण जीवन कोण आम्ही समारंभता, सर्गी जीवनान तुझ्या आम्ही बागेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो. तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, ह्या आधुनीक संवसारांत सबार रितीची गणितां आमी आमच्या कानांनी आयकता. थंय अशें जालें, ताका तशें जालें, खंय हाका अशें जालें, आनी आयकल्या उपरांत थोडे फावटी आमी सांगता ताणें केल्ल्या कर्माक ताका भोगूंक मेळ्ळें, ताच्या पातकाचो कळसो भरलो. तर ही गणितां संवसारार घडचीं म्हजें बरेंपण संवसाराक पासारूंक न्हय, बगार हांवें मन परिवर्तन जावन जेजू सरची पाटी येवंक. हर एक घडीत तें घडता म्हज्या जिणयेक एक लिसांव हाडटा म्हणलें आमी उडास दवरचें जाय. कित्याक आईच्या वांजेलांत आमी वाचता, पिलातान गालिलेया घरांक जिवेशी मारले विशय येवन जेजूक सांगता आसतना जेजू म्हणटा, ते गालिलेया घार चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात तुवें? बिलकूल न्हय. तुमी हें घडीत आयकल्या उपरांत तुमची पातकी जिणी बदलूंक तुमकां देवेक अवकाश दिते आसा. शिलोवांत थोर कसलो पडोन 18 जण मेले न्हय गे, ते कितें चड पातकी म्हूण चिंतात तुवें?
ಹೈದರಾಬಾದತಾವನು येवचे बस बेंगलोराक येताना उजो पडोन सुमार जाणां मेली ती बसार असली चड पातकी म्हूण चिंतात वे बिलकुल न्ही हे घडीत तुमी आयकतना तुमची पातकी जिणी बदला तुमी बदलना जाल्यार तांचे बरी तुमी नास जातेल्यात देव पातक लेख करिना ते नीज पूण अवकाश दिता अंजुराच्या रोका बरी हांवें पातक करनी हांव आनीक जिवंत आसान जाल्यार देवान तुजेर दाखयल्ली दया तुवें परतोवंक बरें जावंक तुका आनी एक अवकाश दिला कातरून काडचे पयलें देवाक मानवची जिणी जियोवंक आमी प्रयत्न करया आमच्या पातकाची आमी दूख धरया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुण्याव सांगता मनान चिंतनान आसात वायट बरें जाणून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसोस भगवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुट सोम्या काकुट क्रिस्ता काकुट क्रिस्ता काकुट सोमिया काकुट सोम्या काकुट प्रार्थुया महिमेवान देवा सत पदवेदारा बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साखरी करूंक आमकां फावो कर आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ना आमेन सांत पावलून रोमांगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणचे पयसो लबना कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उदेशी जीव दितल्या आत्म्याच्या कायद्यान पातकाच्या आनी मरणाच्या बंदपासांतली तुमकां निवारल्यांत मनशा साहेबाचे आस्कतकाये वरवीं नियमशास्त्रान करूंक असाध्य जाल्लें तें देवान केलें पातकां खातीर एक बलिदान जावच्याक पातकी सैमत आसलें सैम दिवन दडलेल्या आपल्याच पुता मारिपात मनशा साहेबात राज करतल्या पातकाचेर ताणें अपराधाचें प्रमाण मारलें रक्तमसा प्रमाणे जिये नासतना आत्म्या प्रमाणे जियेतली आमी नियमशास्त्राचे नितीक सरी जाल्ल्या शर्तांक पुर्ती खाल जावचे खातीर ताणें अशें केलें रक्तमसाक खाल जावन जियेतात तीं रक्तमसाचे अपेक्षे प्रमाणे जियेतात आत्म्याचे पदवे खाल जियेतात तीं आत्म्याचे अपेक्षे प्रमाणे जियेतात रक्तमसाचे अपेक्षेचो फळ मरण आत्म्याचे अपेक्षेचो फळ जिवीत आनी शांती कुडीची अपेक्षा देवाक विरोध देवाच्या कायद्याक ती खाल जायना आनी खाल जावंक निजाकी तिचे वरवीं साथ दिना ह्या पासत रक्तमसाक खाल जातात ती देवाक मानवतात देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे तें जियेता वय जाल्यार
तुम्ही रक्तमासाचे अपेक्षेप्रमाणे नाही, बगार पवित्र आत्म्याचे कुशेप्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पदका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण जोडलां देखून आत्मस तुमकां दीव दिवची सकत जाता. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठायलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठायलेलो देव त्याच आत्म्या उद्देशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. देवाचे उतर हे देवाचे वडकार सली मनशां सर्वेस पोरा तुझे मोकामोल पळोवंक आशेता. असली मनशां सर्वेस पोरा तुझे मोकामोल पळोवंक आशेता. सर्वेस्पराची सावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्त काय. संवसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेस. ताणें सुप्रितूम दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तिरकन दवरल्या. असली मनशां सर्वेस पोरा तुझे मोकामोल पळोवंक आशेता. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळात. ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य. जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो खंयच्याय बोंब्यांक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक पावो. असली मनशां सर्वेस पोरा तुझे मोकामोल पळोवंक आशेता. तसल्याक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लाभतलो. ताच्या सोडून दरा देवाची कृपा तो जडतलो. असली मनशां तुझें दर्शन मेळोवंक आशेता. तुझे मुखामोळ पळोवंक कत्रेकतात जाकोबाच्या देवा. असली मनशां सर्वेस पोरा तुझे मोकामोल पळोवंक आशेता. असली मनशां सर्वेस पोरा तुझे मोकामोल पळोवंक आशेता. उबी रावया सगळ्यां मिसाचो उद्गार घेवया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. पदक्याचे मरण म्हाका नाका. आपली जिणी बदलून ताणें नवी जिणी जियेल्ले म्हाका जाय म्हणटा सर्वे स्पोर. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्व तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी थंय हजर असलेल्या पैकी
थोड्या गलिलेयकारांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटून आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारिल्ल्या विशयांतली खबर ती. तांकां जाप दिवन जेजू म्हणालो, त्या गलिलेयकारांक तसलें भोगूंक मेळ्ळें देखून हेर समेस्त गलिलेयकारां प्रास ते चड फातकी म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्ही. हांव तुमकां सांगतां, पाताक रडोवन तुमची जिणी बदल्ले करीत तुमी समेस्तांचे बरींच नास जातल्यात. सिलोयेंत थोर कोसलून पडून 18 जण मेल्ले. जेरुजलेमांत आशिल्ल्या सर्व मनशां प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्ही. हांव तुमकां सांगतां, पाताक रडोवन तुमची जिणी बदल्ले करीत तुमी समेस्तांचे बरीच नास जातल्यात. उपरांत जेजू तांकां ही वापार सांगूं लागलो. एका मनशान आपल्या आदाका मळ्यांत एक अंजुराचो रोख लायलो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकय मेळ्ळें ना. देखून मळ्याच्या मालिका पळोवन तो म्हणालो, पळय 3 वर्सां जावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येतां, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो कातून घाल, धरणीक कित्याक ताणें भार दिवचो. तोळ मालीन म्हळें, धन्याम, आनी 1 वर्सभर तो तसोच सोड, हांव ताचें मूळ सोडून सारें घालतां. मुखारी ताणें फळ दिल्यारय दिलें, ना तर तो कातून घाल. देवाचें उतरचें. वाकणी तुका क्रिस्ता. बापा काणी आमची तुका भेटोवन दिता. मोगान तूं आज स्वीकार कर म्हूण आमी दये परता. तुझे मोकार येता सर्व समर्पिता. तुझे मोकार येता सर्व समर्पिता. उड्या वायना सोबे आमकां सास्पटयता. बापा काणी आमची तुका भेटोवन दिता. मोगान तूं आज स्वीकार कर म्हूण आमी दये परता. भाव भयणीनो, मोच्यानी तुमचें बलिदान सर्वपद्रा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्रतेच्या आदाराक सविस्पूर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांतली घेतल्या त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळाय आमकां दी. तुज्या सेवेक भेटयलेली ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं ती. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजपवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत ओंकार मरयेचो भक्तीन आमी आज उगडास काडटा आनी तुजे दिन वाचतेचें गीत गावन तुजी कळवळाय आमी वाखणता. शेखान शेख प्रतिमेचेर कितली वर्ती तुजी वेजमेतान, सोर काळी मनशातय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानमीक साकरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीन देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणता सरकार. ताच्या वाखणेक आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
Povit, 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 povit दरबारांचो सर्वेस पोतू सगळ्यांनी संसार बोला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे सर्वेस्वराचे नावे एका ताकाचे जय 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 उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे बाबा करस तू पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयां जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीन ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जवान जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वावरतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावरतासो गुट परगटूया तुझ्या कोसा आणि पुनर्जीवन पोडावर मी तोवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो मी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिबेता सोवंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां भव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर लियो आमच्या भगवंत बापा जराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे अजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समयिस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समयिस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरिये देवाची माये सांगाती भगवंत जुजे सपती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवेल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं त्यासचे वरवीं त्यासचे त्यासचे सुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमेन.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव होय जावं तुझे राज समकाय तुझे कुशी सर्गात सदा शिशी संसारांचा आमचो दिसपडतो ग्रास समकांनी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षिता जशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळणेन पडोवंक दी म्हणका पूण वायतंतले आमकां निबार सर्वेस्परासोर वायतंतले आमकां निबार दया करून ह्या जिबेतान सबसकाय आमकां दी सर्गींचे बागेन आमच्या सडबंदरा जेजू क्रिस्त चेणे बरोवशन एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुलतीन सोर पातकांतल्यान सटय आनी सोर आखतंतली वाटय सोडची पदी आणि महिमा तुझी ससच्या ससांग सोमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्हय तुमच्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचे दीस तिकाल्यांचे खुशे प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ तुझी येताय आणि राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोपे असो तुमचे सवे असो भाऊ बहिणीनो एकामेकाक शांती दिवया देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळय आई देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी सुभागी सम्या म्हणजे भितर येवचे म्हाका भावना म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आणि रगत आमा सुमेस्तान ससनाच्या जेबेताक कांयच म्हाका उणेना सोमी मुसो गोडी कांयच म्हाका उणेना सोमी मुसो गोडी कांयच म्हाका उणेना सोमी मुसो गोडी कांयच म्हाका उणेना पासपो सोरो मेळटा थंय सोमी म्हाका विशीव दिता प्रशांत उदकांतय सोमी म्हाका आपूण व्हरता सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणेना सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणेना मुझ्या जिवानोव्या सोमी सदां घटाय दिता सारक्यानी नीट वाटाणी सोमी म्हाका सोलो वता सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणेना सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणेना क्या परक्यान चलताना टाकां बिलकुल भी येना सोमी संगी समकता दांडो बेताची देविता सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणेना सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणेना
सगळ्या मोच्या जिवितान ताची दया माया आसा ताच्या घरांत सदांचा जीव म्हाका फावो आसा सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उडयना सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उडयना. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा या सर्गींच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवं तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी वाडशिंक हाचे वरवीं ह्या संवसारी जिविता गरजेचो आदार आनी सर्गींच्या गुटाची अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोय आसूं. पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. रीना आणि केनेथ लोबो बॉम्बई, शॉन सिक्वेरा बॉम्बई, जोस्पिन डिसोजा ब्रह्मावर, डॉमिनिक मतायस बॉम्बे, क्विनी अल्मेडा कल्याणपूर. मानाची वाद दिल्या फादर रोमन पिंटोक देव बरें करूं. आतां नवेन वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकणीची माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकणीचे भलायकेचे मायेक नवेन ये बोनितळे आमकारे बोबगे वंदनादी जेजूची बोनी मुळा वैसाव ससंतान तुका विंचून काढली देवपुता तुका विंचून मोक्षावेली तुका बोगल्या अधिक वर्त्या आनंदाचो उगडास करून तू म्हाका फावो कर. म्हज्या मागणेच्यो उर्बेन तो सणान पोत्यांत तुका दिवं वातो आनी इसर हाडून हांव बोसर तरेता. ईदेसची ओ मोगाळी माये तुझ्या आनंदाचो भक्तीन उगडास करतल्या तुवें वाचयलाय तो प्रत्येक आधार. ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका वाटय. तुझ्या देवपुताच्या अपरिमीत काकुळटीचेर पातयेव आनी आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्या बसवणेचेर बसून आनी तुझ्या बळवून सुसयेच्या आदारार बांदून भोव कल्पेपणां तुजे लागीं परता. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे बसो विनंती कर. देवाची बगे खुशी वय जाल्यार हांवें मातशे उपकार म्हाका मेळाशे कर. न्हयतर म्हाका गरजेचे उपकार मेळाशे कर म्हण ह्या नोवेनांत हांव तुजे लागीं परतून मागतां. मोगाचें आमची ते सावां आतां मोरयेच्या पांयान तळीत व्हरून मागया. कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक मोतीक समाधान लाभोवंक भुरग्यांक शिकपांत उर्बायंक बरें करून शिकोवंक मानसीक बंदडेतान भायर येवंक अमाल पियेवणें ड्रग्स सेवन सोडूंक पडकणी गूण जावंक ऑस्ट्रेलियाची विजा मेळोवंक पांय दूख गूण जावंक बरें काम बरो सांबाळ मेळोवंक वायट चिंतना पयस जावंक कॅन्सर गूण जावंक सेमेस्टर परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक हार्ट सर्जरी बऱ्यान जावंक माथ्याचें ऑपरेशन जाल्लें बेगीन संपूर्ण रिकवरी जावंक
जागो बऱ्या मालाक विकून वचोंक, प्रेग्नन्सी शुगर टेस्ट नॉर्मल येवंक, कामांत प्रमोशन मेळोवंक, काजाराक येवंक कसची अडकळी पयस वचोंक, मन परिवर्तन जावन जिणी बदलूंक, CA परीक्षेंत पास जावंक, घर बऱ्या जाग्याक विकून वचोंक, राग उणो जावंक, एअरलायन्स इंटरव्यू पास जावंक, बऱ्या कंपनींत काम मेळोवंक, लोकांनी रीण फारीक जावंक, दिल्ली पयशे भंगार पाटी मेळोवंक, बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, युट्रिसांतले सिस्ट गुण जावंक, हातीन धरिल्लें काम पोता पावोवंक, सर्जरी जाल्लो पाय संपूर्ण गुण जावंक, कामाच्या जाग्यार बरें वातावरण समाधान मेळोवंक, निवळ म्हणल्या भावाक हार्ट ऑपरेशनाची गरज आसली, आर्थीक कुमोक फावो जावंक, हाताक जाल्लो मार संपूर्ण गुण जावंक, वर्टिको सायनस मायग्रेन गुण जावंक, पेंगटादूक गुण जावंक, शिपांत बरें काम मेळोवंक, स्वंत घर फावो जावंक, एलर्जी गुण जावंक, दुबय कॅनडा अमेरिका बरें काम मेळोवंक, PUCंत डिस्टिंक्शन मार्क्स मेळोवंक, ICSE परीक्षेंत पास जावंक, लॅब सेंटरांत बरें बिझनेस जावंक, बरी सैरीक मेळोवंक, काजारी जोड्या भुरग्यांचें देणें लाभोवंक, इंजिनियरांत बरें काम मेळोवंक, वायट इश्टागात अनैतीक संबंद सोडूंक, राती बरी न्हीद पडोवंक, पुता सुणेन कुटुंबांत मोगान जियोवंक. आतां आमची वैयक्तीक गरजो मोरयेच्या पांयांतळी दवरया आनी मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नवेना मरिफात तुजे मध्यस्थिकेंतय म्हाका आसची वस्ती पातयेणी खुशी भरता. तुजो दैवीक भूत तुजे कुशीन आसतना ताणे तुझ्या कतरी करसान पेटयल्या सैबावत्या मोगा आनी अंजच्या मना हांव तुजे लागीं परतून मागता. हे म्हजे मागणे घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयता. मान मरिये कृपेन भरले सम तुजे संगता श्रेयांबितातून सदैव आनी सदैव फॉल जगत सेन जेजो. भगवंती मरिये देवांचे माये आमच्या पापाची नाती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. मान मरिये कृपेन भरले सम तुजे संगता श्रेयांबितातून सदैव आनी सदैव फॉल जगत सेन जेजो. भगवंती मरिये देवांचे माये आमच्या पापाची नाती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. मान मरिये कृपेन भरले सम तुजे संगता श्रेयांबितातून सदैव आनी सदैव फॉल जगत सेन जेजो. भगवंती मरिये देवांचे माये आमच्या पापाची नाती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. हे देवाचे माये गे म्हजे प्रणाम. गब्रिएल गोडव्यान पयले पटी वर्त्या मोगान भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोन तुझ्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार पडसळीत मोतयां जावदीत म्हूण हांव कशी वर्ता आनी संवसाराचे अंत पर्यंत हे पडसळीत वाडून दी म्हूण अत्रेकता. हे तुके सजेव जमणे देवाचो पूत मनीस जाताना तुका बगल्या वर्त्या आनंद खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागता. तुजे पदवेदार मध्यस्थिके मरिफात जोड दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागलोली कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयता. तुझ्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशाने केली बरी कामां जेजूच्या मोगाळ काजाच्या मोगान तुझे काळीज पेटयले. ह्या मोगा पासून भोवकालतेपणी हांव तुजे लागीं परतून मागता. आयक म्हूण म्हजी काती मागणी आनी जोंडी म्हूण मागचे उपकार. आमेन. पिडेस्तां फसोत आशिर्वाद सोम्याचे नवे आमचो आधार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी पोचते पावून दे. सोमी तुमचे सोफे आसो तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया हे सोम्या कुडीचे पिडेन कश्टोमच्या तुज्या साकरांचे दिश्ट घाल आनी तुजे रचलेले आत्म्याक सवकासाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची चाल तांणी बदलूंक बेगीन तांकां तुजे दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुळदारा सोम्या बावडताच्या भुजवणदारा तुजी मीत मेर नाचलेल्या दयाळे लागीं आमी मागता. दये कर भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशें तुवें भेट केली शिमोनच्या मांयची ताची तूं बिरमत पावे सोम्या तांची आदली भलायकी तांकां पेट मेळोवन दी. तुजे गरजेंत ते तुका अर्गां दिवन दी. तो जियेताय आनी राज करताय देव ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सवय आसूं तुमकां राखून तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळून तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाड तकूं तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन घेवंक तुमचे वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवं
जो बापा आणि पवित्रत्म्याच्या संगता जियत आणि रास करता ससनाच्या ससनाक सर पदवेदार देवा बापाचो पुताचो आणि पवित्रत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवोन दी आणि सदांच रावोन दी. आमेन. Naman moriye Buman pavosade Raktu amkamaye Daivik kurpen berhe Naman moriye Buman pavosade Raktu amkamaye Daivik kurpen berhe Nekit tumpantyache Rupne tumogache Mai tu amchi sauche Bhakte orte amche Neke tu pantyache Rupne tu mogache Mai tu amchi sauche Bhakte orte amche Mandir tonde vache Falgal to kurpeche Adarsh to seveche Raule to mogache Mandir to devache Falgal to kurpeche Adarsh to seveche Raulir to mogache Neke to pantyache Rupne to mogache Mai tu amchi samche Bhakte orte amche Neke tu pantyache Rupne tu mogache Mai tu amchi sauche Bhakte orte amche Git tu pantyache Rupne tu mogache Mai tu amchi sauche Bhakte orte amche Nekit tu pantyache Rupne tu mogache
माय तू आमची सावचे बागते ओरते आमचे मुघल पुता सवे आमवर मर्या शिरवाते आमका तुझ्या बोबोईत कर्ज आम्हा सर्वांक दे तुझे आशीर्वाद भलायकेचे माये आम्हा बसो विनंती करे धैर्य सुक्रा आम्हा बसो विनंती करे तुम्ही समेस्त बडव्यानं आणि भक्तानं आम्हा बसो विनंती करा भगवंत भगवंत पुरुषाचे कृपेन निवडणुका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांत नाही बाबाचे आणि भूताचे आणि भविष्यात्म्याचे नावे आमेन.